Vijay. Honorable Deputy Speaker, I rise to speak on the private member resolution moved by Honorable MLA Krishna Salkar. Speaker sir, 2 वर्सां पयलीं एक resolution ह्याच सभाघरांत आमी पास केल्लें. Resolution अशें आशिल्लें, this house unanimously resolves that the hard-working traditional fishermen community should be assured of their livelihood and traditional business by developing a full-fledged jetty in Vasco constituency. 2 वर्सां पयलीं हें resolution बाब दाजी सरकारानूच मूव केल्लें आनी 2 वर्सां नंतर तो परतें तशेंचशें resolution मातशीं उतरां घुंवडावन तसलेंच resolution पास करूंक सोदता आनी इंटेंशन resolutionाचें बरें आहा, सगळे ताका सपोर्ट करतले. आमी गोंयकार, आमकांय दिसता की नुस्तेकार म्हणटा आमचे भाव आनी तांकां प्रोटेक्शन मेळूंक जाय आनी ताजे खातीर तें resolution पास जातलें. पूण स्पीकर सर, resolution पास करून कांयच फायदो ना इफ यू डोंट हॅव सिस्टम्स इन प्लेस. स्पीकर सर, वॉट आर द सिस्टम्स? आमचोय पक्ष सरकारान आशिल्लो आनी तेन्ना आमचे कडेन फिशरीज मिनिस्टर आहलो. तेन्ना आमी एक फिशरमॅन वेलफेअर टास्क फोर्स म्हणून केल्लो आनी तातूंत कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, PWD, WRD, कोस्टल पुलीस, इलेक्ट्रिसिटी, पंचायत, TCP, GCZME आनी कोस्ट गार्डाक बरोबर केल्ले. स्पीकर सर, हे टास्क फोर्साचें ऑब्जेक्टीव आशिल्लें की नुस्तेकारांक जो प्रॉब्लेम जाता ते प्रॉब्लेम कॉम्प्रिहेन्सिवली सॉल्व करप, इंटर डिपार्टमेंटल कन्सल्टेशन जावन सॉल्व करप. ताजे मागीर आमी फिशरमॅन डायलॉग म्हणून स्टार्ट केलें. मोरजी केले, आगोंद केले, कारंजाले केले. बेसिकली नुस्तेकार भावांक आपले इश्यूज एक्सप्रेस करपाक एक प्लॅटफॉर्म दिलो. स्पीकर सर, आयचें रिजोल्युशन जें आहा तें एक मातशें वेग आहा. वेग कित्याक आहा? फिशींग रायट्स आर बींग लॉस्ट. हाव? What is environmental degradation? Where are the traditional excesses? What are the other restrictions? हांव सारकें I am dissecting the resolution. Speaker sir, म्हाका दिसता हाजी उत्तरां will be different at different locations in the state. There won't be a fixed answer for this. And that is why, Speaker sir, म्हाका दिसता की सरकारान एक कमिटी फॉर्म करून ही रिजोल्युशनां करचे पयलीं एक सिस्टम जाग्यार घालचो. नाजाल्यार आमी रिजोल्युशनां पास करीत रावतले आनी 2 वर्सांनी कांय जावची ना आनी तीच रिजोल्युशनां परते हाडटले. स्पीकर सर, नुस्तेकारांनी चड करून आमकां लागीं नुस्तेकार म्हणटा ते बाणावलेचे आनी सगळ्यांचो मोगाचो असो एक नुस्तेकार आहा पेले म्हणून, फामाद तो. आतां बाबा लेसिकेराक बी घडटो. आनी ताणें एक सगळ्यांक घेवन मुखेलमंत्र्याक मेळ्ळो आनी ताणें डिमांड केलो ह्याच वर्साक 8 जानेवारी 2025 की आपल्याक म्हळ्यार रापणकारांक 5000 स्क्वेअर मिटर फिशरीज डिपार्टमेंटा कडच्यान दिवचे म्हणून. आनीक मुखेलमंत्र्यान ते एग्री जाले म्हणून पेपरार आयले. स्पीकर सर, हाजेर हांवें एक अनस्टार्ट क्वेश्चन घालो जाचें उत्तर म्हाका आज मेळ्ळां की 5000 स्क्वेअर मिटर बी कांय दिना म्हणून. सो सरकार कशी कॅटा करता ती पळय. तांकां मेळटा, तांकां बरो होप दिता, ते भायर येवन ताका साजो जय जयकार करतात आनी दुसरे सायडीन आमकां आन्सर मेळटा की कांय दिना म्हणून. स्पीकर सर, आतां इश्यूज कितें आहा आनी हें अशी ही जी वृत्ती आहा की सर्वसामान्य मनीस जो ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांकां कॅट करप, हें जावप कित्याक? आयचे अनस्टार्ड LQ 149 तांणी सांगलां की आमचे मंत्र्यान म्हाका आन्सर दिला की श्रिंप आनी फिनफीश हॅचरी इन ब्रॅकिश वॉटर फीश फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सी हें जावपाचें आहा, ताजे खातीर आमी हें दिवंक शकना म्हणून. सो स्पीकर सर, हें सामकें फटींगपण. एकदां उतर दिवप आनी मागीर कॅट करप. सगळ्यांक थंय गांवांत खबर आहा की ही जमीन एक प्रायवेट कंपनीक दिवपाची आहा आनी 2 वर्सां आवाज चालू आहा की ही दिवपाची आहा आनी एक कोण तरी येता म्हणून व्हरपाक, वेळ व्हरपाक येता म्हणून. सो कित्याक ऑनेस्टी ना? कित्याक बरे भशेन सांगना ते नुस्तेकारांक की बाबा आमी तुमकां दिवंक शकना म्हणून? हांव जाल्यार म्हाका जाल्यार अशें दिसता की ते सगळीच जमीन नुस्तेकारांक दिवची, नाजाल्यार आनी नुस्तेकार म्हणटा तो दिसचोच ना. स्पीकर सर, एक अनऑर्गनायज्ड ट्रेडिशनल फिशींग सेक्टरान
बेजीक फॅसिलिटीज म्हणटा त्यो ना. 2 वर्सां पयलीं नीज रापणकारांचो एकवट म्हूण तांणी प्रपोज केल्लें की एक फिशींग एक्टिविटी विलेज म्हणटा ती थंय दिवची म्हणून, आनी ताजे खातीर क्वॉर्टर ऑफ द लँड वूड बी कवर्ड पार्किंग फॉर फिशींग बोट्स, फिशींग नेट, ड्रायींग, रिपेर, श्रेड्स हें ते तांणी सांगिल्लें. स्पीकर सर, अशें दिसता की सरकार नाजाल्यार फिशरीज डिपार्टमेंट फिशींग इंडस्ट्रीक प्रमोट करपा खातीर इंट्रस्टेड ना. ते फिशींग कम्युनिटीक इंडस्ट्रियल पोल्युशनान साल्वार करूंक शकनात. मार्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी ट्रेडिशनल रूट ब्लॉक करता हें तुमचो रुलींग आमदार तुमकां सांगता. भायल्यो बोटी येवन गोंयांत फिशींग करून वतात, तुमच्यान तांचें कांय करूंक जायना. आनीक जे नुस्तेकार येतात आनी मडगांव विकतात तांकां बाउन्सर, ते तुका खबर आहा, तांकां बाउन्सर येवन हॅरेस करतात. ते सोंपो कॉन्ट्रॅक्टर बाउन्सर दवरल्या. हांव पयलीं गेले खेपे हांवें स्पेसिफीक क्वेश्चन घाल्लो, हे बाउन्सर म्हणटा कितें प्रस्त काय म्हणून. कित्याक थोडे तुमचे मंत्री बी बाउन्सर घेवन भोंवतात, तुमचे आमदारूय बाउन्सर घेवन भोंवतात. हे बाउन्सर म्हणटा ते प्रस्त कितें काय म्हणून. आतां हे बाउन्सर सोंपो कलेक्शन करपाक लागले मडगांव म्युनिसिपालिटीन. मडगांव म्युनिसिपालिटीन कलेक्ट करतात आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन घेवन वचून बसता. ताका बाउन्सर लागता. जो डिस्कोन लागूंक जाय तो नुस्त्या मार्केटान लागता. ही परिस्थिती जाल्ली आहा ह्या सरकाराच्या अंडर. आनी तुमी आनी खंयच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाच्यो खबऱ्यो उलयतात. स्पीकर सर, प्रायोरिटायझींग ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा तें आसूंक जाय, पुणून अशें दिसता की डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सॅक्टराक भितर हाडूंक सोदता. आनी कसो हाडूंक सोदता? केज फिशींग करून आनी दुसरें कितें कॅप्टीव फिशींग एक्टिविटीज. बेजिकली ह्यो सगळ्यो हाडून स्थानीक मनीस नाच जातलो. आनी ताजे खातीर हांव मागतां की सरकारान फिशींग कम्युनिटीक फुडें सरपाक आनी फुडें व्हरपाक तांचे पयले इश्यूज आयकून घेवचे आनी तांकां कॅट करचें न्ही. जे भशेन तुमी बाणावलेच्या नुस्तेकारांक कॅट केलां, मुखेलमंत्र्यान कॅट केलां, तें कित्याक हाजेर म्हाका आतां आन्सर मेळिल्लें आहा. हांवें तुमकां आन्सर सायट केलां. LAQ आन्सर आहा की क्लियर कट आन्सर दिलां की आमी तांकां दिवपाचें ना. अनस्टार्ड LAQ 149. आनी पेपराचेर 8 जानेवारीक 2025 आयलां की फिशरमॅनाचो डिमांड एक्सेप्ट केलो आनी 5000 स्क्वेअर मिटर तांकां दिले म्हणून. आनी तांणी येवन तांचो जय जयकारूय केलो मुखेलमंत्र्याचो. सो अशें कॅट करपी हो सरकार आमच्या नुस्तेकारांक फुडें व्हरूंक शकना. ही रिजोल्युशनां तुमी कितलीं घेया, बाब निळकंठ बरे भशेन आमकां उत्तर दितलो, करया म्हणटलो. आनी 2 वर्सां इलेक्शनाचे पयलीं परतो दाजी साळकार परते हेंच रिजोल्युशन हाडटलो. आनी ताजे खातीर हांव मागतां एश्युरन्स कमिटीक की स्पीकर सर, ह्यो एश्युरन्सीस जे इन द हावस दितात ती एश्युरन्सीस खंय वता ताजे खातीर एक कमिटी करा. नाजाल्यार ही रिजोल्युशनां घेवन दीस इज अ वेस्ट ऑफ टायम. This is a waste of the public exchequer's money. This is useless activity. We are just wasting our time taking resolutions and eventually doing nothing about it. Because the same resolutions are coming back 2 years later. There is another resolution that's going to come next. I will even give you details of that. That resolution also was taken 2 years earlier. So what is this? You all are absolutely not interested in running the house in the proper manner. Nobody has time for this house. And you all want to say one-day house. Effectively one-day session. कितें हें स्पीकर सर? हें बुर्रा फेस्त चलयलें तुमी हांगा. हें म्हाका आनी कांय दिश्टी पडना. आनी खंयच ट्रेडिशनल सर्वसामान्य गोंयकार जो आमचो नुस्तेकार भाव वो कोणूय ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनान आहा ताजे तुमी इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करूंक शकतले हातूंत म्हाका इल्लो पसून म्हाका हें ना, फेथ ना, म्हाका भावार्थ ना. आनी म्हाका कंप्लीट दुबाव आहा की तुमकां तांचेर पडूनच वचूंक ना. थँक्यू स्पीकर सर. Delilah Lobo. Speaker, sir, I'm here to speak on the private member resolution moved by my colleague, Shri Krishna Salkar, to protect the interest of fishermen, and especially let me speak about the fishermen from my constituency. आता ओडेज वर्सां वयर जाली आमी assemblyन न्हू had various meetings regarding my Shapora jetty, sir. And the web course, whatever it is, your team which is supposed to meet the center and do the needful. आमची Shapora jetty आखी मोडोन काबार जाल्या. And आमचे नुस्तेकार आमकां विचारतात, how will they survive? It's in tatters. So हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक मातशें एकदां पूण येवन तेजे
इन्स्पेक्शन तुवें पळोवचें ते आमच्या नुस्तेकारांचे कितें रिक्वेस्ट आहा तेंचे कितें हे आहा अडचणी आहा ते पळोवन घेवचे आनी आमची शापोरा जेटी जे आमचे नुस्तेकार फ्रॉम not only Anjuna, Kaisua, Wagator, but the surrounding villages from my constituency, कितले नुस्तेकार थंयसर जगतात आनी कितले आहले तेजे हाफ द नंबर आतां जाल्लो आहा बिकॉज इट्स नो मोर वायेबल फॉर देम टू ऑपरेट. सेकंडली जे आमच्या नुस्तेकारांची घरां आहा थंयसर तांकां कसले तरी सरकारान पॉलिसी करची टू प्रोटेक्ट देयर हावजीस सर. Not only those who have applied for munkarial rights, but also those who have not applied. कितलेच आमी पळयतात आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती बावडी बियॉन्ड मुनकारियल रायट्साक पासून अप्लाय करिनात. खूब फावटी अप्लाय करिना की अप्लाय केले म्हणटकूच त्या भाटकाराक कळटा अप्लाय केले म्हणून तो काडटा आनी आपली भाटाच विकता. And see, when we talk about Antodaya, Sarvodaya and Gramodaya, these are the people, these are सारखे गरिबांतले, I mean, आमच्या मूळ गोंयकार ते. सो प्लीज बिफोर द नेक्स्ट असेंब्ली येता ते असेंब्लीन पूण आमी एक पॉलिसी करची आमच्या नुस्तेकारांक ट्रेडिशनल नुस्तेकारांक सांबाळपाक आनी तेंची स्पेशली तेंची घरां सांबाळपाक. एंड आय एम शुअर ऑनरेबल CM वील डू द नीडफूल. थँक्यू व्हेरी मच सर. जी तारळकर. कसं आमच्या दाजी साळकरान जो प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन मूव केला त्याचेर 2 उतरां उलोवंक सोदतात. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार आमच्या ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा कित्याक हालींच तेंचे सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान आमकां 2 कोटी हरमल विलेजीक फिशरीज कम्युनिटीक मेळ्ळे म्हणून आनी उरलेले मांद्रे केरी आनी मोरजी नेक्स्ट मंथ येवपाचे आहा. स्पीकर सर लास्ट टायमूय असेंब्लीक हांव उलयलोलो फिशरमॅन्साचेर की ते एन्सिस्ट्रल पार्टवे आहा ती सगळे एनक्रोच केल्ली आहा. एनक्रोच इन सेन्स कित्याक भाटकारांनी कितें केलां आपलो प्लॉट आहा काडलो विकून उडयलो आनी जी पारंपारीक वाड जी आहा इतले पिढ्यान पिढ्या जे वेवसाय नुस्त्याचो वेवसाय करतात तेंचे वाटे सगळे बंद केल्ले आहात. आनी कितले फावटी मामलेदाराक डेप्युटी कलेक्टरूय बी सांगलें पूण थंय गेल्या उपरांत कितें जाता तो इन्व्हेस्टर जो आहा इतलो पावरफूल तो कोर्टाची ऑर्डर दाखयता डायरेक्ट. सो आमचे हात बांदलेले उरतात थंयसर म्हणजे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी काय करूं शकना. सो हेचेर इम्पॉर्टंट म्हणजे सारको लक्ष दिता. दुसरें म्हटल्यार पारंपारीक जे पांयवाटे जे गणपती विसर्जनाक यूज करतात ते आयज बंद करपाक सुरवात केल्ली आहा आनी तेका लागून फिशरमॅन्साक डिफिकल्टी येता. हालींच फाटल्या दिसांनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जेन्ना हांवें कळयलें की थंयसर जे होडयो पाक करतात पांयवाट तेंची आनी होडयो पाक करतात थंयसर काही टुरिजम रिलेटेड बिझनस कोण भायले करतात तेंच्यांनी तेच्या खोपीकूच उजो घातलो. होडयो दोनूय जळोन गेले. मोटर म्हणजे एक तो यामाहाचो मोटर ते यूज करतात तो कितलोसोच एक्सपेन्सीव आनी ते दोनूय मोटर जळोन गेले. सो हे वर्साचे वर्सा जाता कोण ना कोण येवन उजो घालता कित्याक ताका ऑब्स्ट्रक्शन जाता म्हणून. दुसरे काल पयरूच 2 दीस पयलीं हरमला जे होडयोकार आहा जेंचे हट्स आहात बोटी होडयो दवरतात ते बोट्स दवरतात ते तांकां डेमोलिशन ऑर्डर काडली कित्याक कोणी तरी कंप्लेंट केली इल्लिगल म्हणून. म्हाका एक स्पीकर सर इतलेंच विचारूंक जाय इतले पारंपारीक वेवसाय हे करतात फिशरमॅन्स तेंची पिढ्यान पिढ्यो तो धंदो करतात आनी ते होडयो थंयच पाक करतात आनी थंयच ते खोपी म्हणजे तेणी कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन काय करूंक ना खांबे आनी चुट्टां आनी कापेत घातले आनी तर तेका सुद्दां डेमोलिशन काडूंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता तेंच्यांनी धंदो करपाचो सोडून दिवपाचो. हे खंय तरी आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटान लक्षांत घेवचें. आनी दुसरें म्हटल्यार जे हालींच तुमी सर्वे केल्यात म्हाका दिसता CRZ डिपार्टमेंट आनी तुजे फिशरीज डिपार्टमेंट जो फिशींग झोन डिक्लेअर करपाक लागून जे आयडेंटिफाय केल्या थंयसर एकूच म्हणजे सगळ्या फिशरमॅन्साचे तुमी म्हणजे कितें तेंचे कडेन जर आयडेंटिफिकेशन आहा फिशरमॅन म्हणून तेचे तुमी आयडेंटिफाय केल्या पूण थंयसर कितल्याशाच लोकांनी ह्यो वेवसाय ल्हव सोडून दिल्लो आहा कित्याक हे ऑब्स्ट्रक्शन्स आनी हडल्स येतात म्हणून. सो तेचेर लक्ष दिवचें आनी हेंच्या फिशरमॅन्स आहा तांकां खंय तरी न्याय दिवचो. धन्यवाद. जेनिफर मोन्सेरात. Speaker sir, I rise to support the private member's resolution moved by my colleague MLA Krishna Salkar. Speaker sir, I am also of the very strong opinion that we must support our traditional fishermen and do what we can to help them. I face a similar problem in my constituency which concerns the traditional fishermen, and they've been facing challenges and hardships for quite a long time now.
And this happens due to the bull trawling and the mini pursing boats that come within 2.7 nautical miles of the shore. Now, these boats have been very clearly told that they're not supposed to come within 2.7 nautical miles, as that area is left for the traditional fishermen. But they don't seem to heed to the rules that are laid down for them. And when they do that, the nets that are placed by our local traditional fishermen get damaged. Now, these traditional fishermen, like, they fish in that area and they depend on the catch that they have for the day, for their day-to-day living. So they don't have money to replace these nets. Now, when they came to me with their problems, they've been coming for quite some time. What they say is, when they call the department is not interested. If they call the coastal police say they are helpless because there are no boats. But in spite of all that, within 10 minutes of the calls that are made to either of the departments, the lights in the trawlers and the mini pursing boats go off, which means they have been communicated and told that there's a complaint that has come, and they've switched the lights off. So I don't see how long this is going to happen, and what are they supposed to do? Because even if they approach any of our local MLAs, what do we tell them? It's very difficult to answer. All we can say is, okay, we'll call the department, or get in touch with someone. But this has not helped in any way. Now, the local fishermen, they know exactly where to fish. Now, keeping in mind to not damage the ecology of the waters in the sea. With these mechanized boats, they have a system wherein they know exactly where the fish is. So what happens is overfishing. That has become a big problem. So I would like to request the Honorable Minister to please look into this. And also another point is the subsidy for petrol has not been given to the ST community from 2023. So I would like the Minister to please look into that as well. Thank you. Rodolfo Fernandez. Speaker sir, आमच्या ताजी सालकारान जे रेजोल्यूशन मांडला तेजेर म्हाका उलोवपाचें हे आमच्या नुस्तेकारांक, ट्रेडिशनल नुस्तेकारांक हे चडांत चड इम्पॉर्टंट रेजोल्यूशन. आनीक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक काकरा एक गांव आमकांय लागता, तशेंच आख्ख्या गोंयच्या ट्रेडिशनल शेतकारांक लागून हे बरेंतले बरें रेजोल्यूशन हाडलेलें आहा. आमचे हे जे नुस्तेकार आहा हे सकाळच्या 4 उठ्ठा, बोटी घेता, सकाळी फुडें ते पेज जेयता एक पाट, आनी सांजचे येता, आनी अशें ते काम करता, आनी हार्ड वर्कींग. आनी हांकां फूल सपोर्ट दिवंक जाय गोवमेंटान, आनी तांकां फॅसिलिटीज दिवंक जाय. लायक आमचे आय मास्ट, तांकां बऱ्यांतले बऱ्यो लायटी, तशेंच तांकां आमचे नुस्तें सुकोवपाक जावं ते सोलराचे आमच्या मिनिस्टरान, तशेंच ऑनरेबल आमच्या प्रायम मिनिस्टर तेणें एक बऱ्यांतली बरी स्कीम हाडलेली आहा नुस्तेकारांक लागून, अशें सोलर घालपाची, नुस्तें सुकोवपाची, आनी तशेंच बरे बरे फॅसिलिटी दिवपाक, जेटी सारकी करपाक. आनी ह्यो सगल्यो फॅसिलिटी ह्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो गोवमेंटान दिवपाक हाडल्या. हें बरें काम जावन आसा. तशेंच नुस्तेकारांचे खूब इश्यू आसता. आमच्या काकरा गांवांत आमच्या नुस्तेकारांक सारके टॉयलेट ना, तशेंच तांकां उदकाची फॅसिलिटी सारक्यो ना. आतां सद्याक पायपलायन आमी ओडलेली आहा, तशेंच आतां आनीक पायपलायन ओडची म्हणून हांवें आयजूच सीएमा कडल्यान एक नोट घेतलेलो आहा. कित्याक एके सायडीन थोड्या लोकांक मेवता, थोड्या लोकांक मेवना, अशें जावं उपकारना. ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल सीएमाक. तशेंच कितें आसता, जेन्ना हे बोटी भायर वयता आनी थोडे ट्रॉलर कितें करता, बीच सायडीक येता, कोस्टल एरियाक येता, आनी नुस्तें केन्ना तांतयां काडूंक जाल्यार हेका सुकतेर येता, आमच्या कोस्टल बेल्टाक येता, शॅलो वॉटरान. आनी हिंगासर हे बोटी थिंगा येता आनी नुस्तें आनी बारीक नुस्तें सगळें मारून वयता, आनी आमच्या नुस्तेकारांक त्रास जाता. तशेंच आनीक एक प्रॉब्लम आहा आमच्या गोंयांत, हो इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम. कितें जाता, केन्नाय आमच्यो बोटी भायर वयता, आतां मिड सियान वयता कळ्ळें, तेन्ना कितें जाता, तेन्ना भायले नुस्तेकार येता, आनीक एक पाट तेंची झगडी जाता नुस्त्याक लागून, आनीक एक पाट आमच्या नुस्तेकारांक ते मारता. आनी मारले म्हणटच कितें जाता, केशी जाता तेंच्या गांवांत. आनी जेन्ना आमचे गोंयचे नुस्तेकार जेन्ना केशीक वयता तेणी तेंच्या गांवांनी वयचें पडटा, आनी जेन्ना ते तेंच्या गांवांनी येता तांकां थिंगासरूय मारता. हें जावं उपकारना. ताका लागून मागताय गोवमेंटा कडेन हेजेर कितें तरी एक सोल्युशन काडूंक जाय. कित्याक जी केशी चलता त्यो आमच्या गोंयांत हाडच्यो, नाजाल्यार बॉर्डरीक बाय येवच्यो,
नाल्यार तेंच्या गांवांत गेले जाल्यार तेंची दादागिरी जाता आनी आमच्या नुस्तेकारांक त्रास जाता अशें खूब जालेलें आहा आनी अशें जावप उपकारना हांव चड उलयना हें बऱ्यांतलें बरें आमचें जें रेजोल्युशन हाडलां तें पास करचें म्हणून मागता थँक्यू Wednesday Vegas. Speaker sir, I stand by in support of the private member resolution proposed by our colleague Bab Shri Krishna Salkar. Speaker sir, very specific, government needs to take the steps to protect the rights of traditional fishermen. Speaker sir, H assembly section maksada gelte party ya session honorable chief minister an assurance dilli. Speaker sir, CM sahab CM माश लक्ष घालपाक परत एक पाट एश्युरन्स दिल्ली आणि आज आम परत तेजेरी फिशरमॅनाचे डिस्कस स्पीकर सर पॉयंट ऑफ ऑर्डर जाला कितें हांव उदयताना आयकतालो आनी त्या खातीर रेजोल्युशन परत एकदां वाचलें बरेच जाण कितें जालें फिशरिस्टाच्या डिमांडाचेर उलोवपाक लागले दिस इज नॉट अ फिशरीज डिमांड दिस इज अ स्पेसिफीक टू वास्को ट्रेडिशनल एसेस आनी फिशींग रायट्स एंड लायवलीहुड्स एंड होम्स रिलेटेड टू द वास्को जाला कितें ट्रॉल फिश हे येयले सगळे ते नुस्त्याकां ट्रेडिशनल न्हू वर्ड ट्रेडिशनल बट एनी हाव का बरं न्हू गोंय सुदरगत जाल्यार तुज्या नांवाचेर जातली सगळ्यांक गेली स्पेसिफीक कोरिया सगळे कडेन करपाक जाय सुदरगत Stick to the point, नांवाचेर या सो ट्रेडिशनल फिशरमॅना जेन्ना उलयता आसतना आमी जेन्ना आश्वासन दिताय तेंगे ज्यो हुंपी आहाय तांकां लायटी कनेक्शन ना एश्युरन्स दिली की कोत्त म्हूण सायन देखून मारली ते लायटी कनेक्शन आतां पूण दियाय परत हो टायम आतां स्पेसिफीक टेम्पररी कनेक्शन्सा म्हूण एश्युरन्स दिल्ली नोट मूव केलो दीस इज ऑल ओवर गोवा वास्कोय हुंपी आहाय माणाल्यांतूय हुंपी आहाय कोलवावूय हुंपी आहाय हें करपा जाय स्पेसिफिकली वेन इट कम्स टू फिशींग एक्टिविटी आनी जोरी तोरी आमी तेंगेले रायट्स प्रोटेक्ट करपा सोदताय हो धंदो वाडोवपा सोदताय जाल्यार आमी आतां ट्रेनींग वॉल नोस्त्यार मोब्रार आमगे कावलोसीम आनी रिवर्साल आनी एरेबियन सी जेंक मेळटा थिंग नोस्त्यार म्हणटाय आम हाटी लागल्या म्हाका 3 वर्स जालीं म्हज्या पयल्या गोळी आमदारान हाटी लागलो जाल्यार खबर ना मेळोवले पाटी हांव मिनिस्टराक तेंची जाता तो मुखार जाता कितें जाय तुका हांव म्हणटा युनियन मिनिस्टरा बरें वच आनी पयशे हाड तें ट्रेनींग वॉल करपाक तो म्हाका मागीर कितें जाल्यार सांगता हें कोर 2 वर्स उलय आमकां हो प्रपोजल मांड दीस वील हेल्प दी एंटायर फिशींग इंडस्ट्री फ्यूल सबसिडी cashless subsidy this is going to help the entire fishermen community subsidy तुमगे लेट येता ती कॅशलेस करपाक डिजिटलायजेशन म्हणटाय आमी आनी सगळें उलयताय पूण तुगे फिशरीज डिपार्टमेंटान डिजिटलायजेशन जावपाक खबर कोण ना तूं हें करपाक गरज आहा रांपोणकारांचो एकवट बाब विजयांचे भाशेन मुळां हो जो प्रोजेक्ट रांपोणकारांचो एकवटा अंडर आमी प्रोजेक्ट मांडलेलो हो 2021 इलेक्शना पयलें हांवें मांडलेलो हो प्रोजेक्ट हांवें केल्लो आनी आमगेलो वाडे वयलो फिशरमॅन बाब आलेक्स मारलो ते कोंक म्हणटाले ही पास्ट अवे नाव कोंक्या घेन आनी सेबी म्हूण प्रेसिडेंट आहलो रांपोणकारांचो एकवटा हेंक घेन हेंचे बरा बसोन कंप्युटराचेर हो प्रपोजल हांवें मांडलेलो हो मांडून आमी डिपार्टमेंटा दिल्लो आनी ते स्टॅम्प आनी सगळें आहा मागीर फिशरीज युनियन मिनिस्टर येयले तेनो देखून दिल्लें सो हेजे जे मांडावळ केलो आहा ह्या प्रोजेक्टाची आय एम द वन हू हेड प्रिपेर्ड दीस प्रोजेक्ट विथ कोंको आनी सेबी आनी हांव मांडून दिल्लें आनी आमकां एश्युरन्स दिल्ली आनी ह्या एश्युरन्साचे आतां सगळे फिशरमॅन आपुणूय वचोन ते फॉलो अप करीत आहाय सो म्हाका दिसता हो जो आन्सर येयला हे आन्सर आयकोन दूख भोगता की आमकां सगळ्यांक सांगताय की जमीन दितलो म्हूण आनी मागीर हे जमनी आन्सर चोवपाक गेलो जाल्यार ही जमीन दिना म्हूण म्हाका दिसता परत एकदां हेजेर चर्चा करुया आनी ही जमीन आमकां फिशरमॅनांक थिंगा त्यो फॅसिलिटीज बांदपाक दिवची म्हूण इन्शुरन्स क्लेम जी आमी चिंतताय तेन्ना तेंगे ज्यो पाती आहाय ह्यो ज्यो पात जेन्ना लासताय कितें जाता तेजी इन्शुरन्स क्लेम 20,000 मेळटाय 20,000 रुपीज म्हाका दिसता ही क्लेमाचें कितें जाय करपा जाय आनी एका टायम बाउंड करपा जाय तुगे 20,000 मेळपाक 50 पाट मारपाक पडटाय आनी 50,000 कडेन मोठाय जातले तुगे 20,000 मेळपाक हेजेर म्हाका दिसता एक टायम फ्रेम घालपाची गरज आहा CCTV कॅमेराज वेर एवर देर आर फिशींग बोट्स पार्किंग एरियाज अलॉटेड थिंगा फिशींग CCTV कॅमेराज घालपाची गरज आहा टॉयलेट फॅसिलिटी हें जेन्ना आमी उलयताय हांव वास्कोचें उलयना सगळे गोंयच बरोबर उलयता म्हाका दिसता प्रॉब्लम इज द सेम टॉयलेट फॅसिलिटीज वेर फिशरमॅन आर लिवींग तेंगे मानाय आसताय आमगे कोलवा लोंगिनोज बीच म्हणा धाकटो एरिया थिंग टॉयलेट फॅसिलिटी ना थिंग प्रॉब्लम जाता थिंग तुगे फिशरीजा व्हडलो लुगार आहा आनी थिंग तुगे ऑफिसूय आहा थिंग पूण टॉयलेट घाले हेजे इन्वेस्ट कर म्हाका दिसता आनी म्हाका दिसता दीस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग दॅट यू वील डू ह्या बजेटांत तुवें जर तर थिंग टॉयलेट बांदून दिल्यो जाल्यार ती फॅसिलिटीज वील हेल्प दीस फिशरमॅन
VRCचे 2022 हें चलयल्लो आतां हें चलय हीच प्रॉब्लम आहा तुगे डिपार्टमेंटान जी आहाय ती फिशरीजाच्या VRC तुका दिवपाक डिले आसता VRC म्हणजे लायसन्स पातीचें लायसन्स तें काडपाक गेलें जाल्यार तुका डिपार्टमेंटाक टायम फ्रेम म्हणून ना टायम फ्रेम घालून घे सगल्यांनी गायलो हांवें आतां 30 days 60 days म्हाका दिसता टायम फ्रेम घालपाची गरज आहा दुसरें म्हणल्यार ते आमगेले भाणाले नुस्त्याकार ते फामाद आनी तांकां आपल्यागेले फ्रेश फीश जी आहा ती इंकपाक कितुले पाटा मेलो आय CMाकूय सांगलो आहा दाजीकूय सांगलो आहा दिगंबराकूय सांगलो आहा विजयूय इनवॉल्व आहा कित्याक सगल्यांगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय तांकां फ्रेश फीश इंकपाक कोटा आहा म्हूण सांगता दाजी आमी चोयल तें पूण म्हाका दिसता हे फ्रेश फीश जर तर इंकपाक तांकां थिंग जाग दिलो ते कोटां कितें आहा तें मॅन्युप्युलेट केलो आहा तें सॉल्व करपा जाय आनी म्हाका दिसता हे बाणाले फिशरमॅनाक जे आमगे फ्रँको आहा हिप्री आहा तांकां सगळ्यांक हो जाग जरी तर थिंक मेळ्ळो जाल्यार दीस वील एड वॅल्यू कोण Dr. Shetty. आज जे प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन म्हज्या कलीग ऑनरेबल कलीग दाजी सारक्यान केला हांव सगळ्यांनी उलयलां हांव एकूच सांगता हांव आमचे जे फिशरमॅन आसात नुस्तेकार भाव हो खरोच आमी जर सरकार सपोर्ट करता जाल्यार डेटा करपाचो आनी हो डेटा लास्ट 10 वर्सांचो करात 10 वर्सां पयलीं कितले जाण असले ह्या धंद्यान आतां आमचे फिशरमॅन कितले भाव आसात हे आमचे गोंयकार आसात काय भायले आसात ते पळयात आनी हेतून कित्याक कमी जाले ते पळयात तांकां आमी फॅसिलिटी कमी दिता आमी तांकां सपोर्ट दिना तांचो धंदो चलना ह्या गोश्टीचेर एसेस करा देर हॅज टू बी सम पॅरामिटर्स नाजाल्यार आमी नुस्तें जर आमी तें म्हटलें की नाल्यार कितें जातलें सगळे जे आमचे धंदे आसात वदू आमी जशे उलयताले ते मिडकारांचे तशें आनीक थोड्या वर्सां आतां मिडकार कशे गायब जाले 9च आसात सॉल्ट पेन थोड्या दिसांनी गोंयकार जे आमचे नुस्तेकारूय गायब जातले सो इतल्याचेरच मिनिस्टरान लक्ष दवरुपाचो डेटा इज इम्पॉर्टंट डेटा जर आसलो जाल्यार वी कॅन आमी ताचेर उलोवंक शकता जर डेटा नाल्यार कांयच ना आनी तांकां ते बाकीचे फॅसिलिटी आसात मेन म्हणजे सपोर्ट तांकां जो प्रायज दिवपाक जाय तो सरकारान आमच्या दिवपाचो थँक्यू Michael Lobo. स्पीकर सर आयचे जे रेजोल्युशन मांडलेले आहा बाब दाजी सालकार हे दीस इज रिलेटेड टू MPT म्हणजे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन वीच आर एफेक्टेड बाय सर्टन तेंचे जे डेवलपमेंट तांकां सर थिंगासर करपाक जाय वेदर इट इज रांप वेदर इट इज shades, lights, toilet facilities, whatever it is, and certain hindrances what they are facing from Murmugaon Port Trust. हे हो इशू हिंगासर आहा आनी तो हिंगा इशू स्ट्रेट येवन आप टू हिंगा बसून म्हणजे मॅडमीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन बसून तो लागता आनी स्पेशली सान आंद्रेक लागता म्हाका उगडास येता कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर हांव आसलो तेन्ना देर वॉज अ एजिटेशन त्या टायमार एक एजिटेशन स्टार्ट जालें ऑन दॅट हे आमचे कितें तें फिशरमॅनांक हे कसली तरी फॅसिलिटी थिंगा येताली तुमचेच सकला मॅडमीचे सकला हेची नॉट ऑयस्टर्स no MPT had proposed something that tender was issued of Marina and तेन्ना व्हडलो बोबाव जालो ट्रेडिशनल फिशरमॅन शूड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट म्हणजे अजून पासून आमचे जे गोंयकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा तांकां तेंचे भुरग्यांनी हें ट्रेडिशन फुडें व्हरपाची गरज आहा आनी वेदर इट इज मरिना ऑर एनी अदर थिंग म्हणजे कितेंच ते कोस्टाक करतलो जाल्यार परमिशन ऑफ MPT इज रिक्वायर्ड म्हणटात ते म्हणजे एनीथींग वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू सो परमिशन फ्रॉम MPT इज रिक्वायर्ड हे म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर should use his good office whatever needs to be done for our traditional fishermen especially in Vasco astele babdaji salkaraji constituency whether it is in madam's constituency whether it is in sanandre constituency आमचे ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे त्या भागान आहा वेगवेगळे ते आपले कॅनोज आसूं बोटी आसूं भायर काडूंक तांकां पूण फॅसिलिटी आयज पासून आमी दिवंक ना आणि एक्झिस्टिंग फॅसिलिटी ज्यो आहा वेदर इट इज इन वास्को ऑर एनी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी आर इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन हे आमी म्हाका दिसता गेली 2 वर्सांक आमी उलयल्ले आहा आमी ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगला की यू हॅव टू विजीट ऑल द फिशरमॅन एरियाज आमी तुमची NOC घेवन
आमचो शिकेरी जेटी थ्रू द CM's इंटरवेन्शन आमी ओन केली, म्हणजे एक्सपान्शन तेजें आहा तें आमी ओन केलें कितें आमकां CM'नूच हेल्प केलो. CM'न ते म्हणजे कंपनीक सांगलें अंडर CSR फंड तुमी आमकां करून दिया म्हणून. म्हणजे दृश्टी आपल्या CSR फंडान तेणी आमकां अबावट 40 लाख सुमार मोडून तो रॅम्प सारको करून दिलो. म्हणजे अशे एक्टिविटी करूंक जाता अंडर CSR फंडींग. बट एट द सेम टायम आवर फिशरमॅन हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता जे हिंड्रन्सीस आहा, जे कितें तेंचे कडेन आमकां NOC मेळना त्यो ऑनरेबल CM'न तिंगा इंटरवेन्शन जावन घेवच्यो. तांकां लायट फॅसिलिटी, तांकां नेट वेंडिंग फॅसिलिटी, तांकां शेड्स, तांकां वेगवेगळे वस्तू आहा, टॉयलेट फॅसिलिटी, बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. म्हणजे टॉयलेट फॅसिलिटी, ही टॉयलेट फॅसिलिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. ही नात आमचे कडेन, खंयचेच एकूय हितून ना. म्हाका दिसता हे मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा. आनी जे कितें हिंड्रन्सीस थिंगासोर आहा वास्को ह्या जाग्यार, ट्रेडिशनल एक्सेस आसूं, फिशरमॅनाचो रायट आसूं, लायवलीहूड आसूं, दीज आर प्रोटेक्टेड. हे प्रोटेक्ट जाल्ले आहा. तांकां हे CRZन दिल्ले आहा, एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान दिल्ले आहा, दॅट नो वे ट्रेडिशनल एक्सेस टू द ट्रेडिशनल फिशरमॅन कॅन बी स्टॉप्ड. बिकॉज इवन वेन 5-star हॉटेल्स कम थिंगा 10 मीटर एक्सेस दवरपाक लायता प्लॅनाचेर, 10 मीटर्स. हे म्हाका दिसता हो रायट प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी हो 100% चीफ मिनिस्टर इंटरवीन करतलो, मिनिस्टराक डायरेक्शन दितलो, आनी जे कितें थिंगासोर आडकोड आहा त्या जाग्यार ही पूर्ण करून दितलो हे हांव खात्री दवरतां. मिनिस्टर 100% रिप्लाय दितलो आमकां. हो रिप्लाय स्पेसिफीक जावपाची गरज आहा. वेन यू वील हॅव द मिटींग विथ MPT हेचेर गरज आहा. बिकॉज हियर सारकें दाखोवंक ना ते आमकां. पोर्ट एक्सपान्शन म्हटलां, म्हणजे पोर्ट एक्सपान्शन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, म्हणजे सारकें स्पेसिफीक दाजी सालकरान म्हणूंक ना. ते कितें आहा तुका जे प्रॉब्लम आहा थिंगा हांव जाणा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्टर आसलो हांव थिंगा. प्रॉब्लम जे आहा स्टार्ट्स फ्रॉम MPT आनी ते आख्खे कोस्टाक आहा. ते तुमी एक थिंगासर कितें खुटो पासून मारतले जाल्यार तेंचे NOC लागता. ह्या खातीर तूं कितें करूंक शकता, आमचो मुख्यमंत्री कितें करूंक शकता, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमकां ईज करून दिवंक शकता. हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन खातीर हे करून हाडपाची गरज आहा. वॉट एवर फॅसिलिटी नीड्स टू बी डन फॉर देम हॅज टू बी डन. थँक्यू स्पीकर सर. एल्टन कॉस्ता. स्पीकर सर, प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन बाब दाजी सलकारान आमगे कलिकान हाडा टू सपोर्ट दॅट रेजोल्यूशन आय स्टँड. स्पीकर सर, कमिंग फ्रॉम केपें कॉन्स्टिट्युन्सी आमकां 3 जागे, वन इज इन आगोंदा, साळेरी, दुसरें नुवें आनी थर्ड बेतूल. हे 3 कडेन आमकां आमगेले खारबी समाज, पागी बाव फिशरमॅन, ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे आमकां आसाय. एन्ड वेन आय स्टार्ट विथ आगोंदा साळारी, म्हाका दिसता गेले ते 2 असेंब्लीक हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय सांगिल्लें आनी आमगे फिशरीज मिनिस्टराकूय सांगिल्लें, जे साळारी आमगेले जे समाज आहाय, पागी समाजा भाव आहाय, तांकां प्रॉपर फॅसिलिटीज नाय. तांकां तें नेट जे तांकां तें हें विवींग कोताय, रिपेर कोताय, ती शेड इज इन अ व्हेरी पॅथेटीक स्टेट. तेंगेले कम्युनिटी सेंटर एक हॉल आहा, तांकां देवळा मुखार एक हॉल आहा, पागी समाज. वी हॅव ऑलमोस्ट 98% पागी समाज दे. तांकां हें हॉलाचें तरी तुवें तर चोयलें जाल्यार म्हाका दिसता थिंग भितरलोय सरपा नाय. तरी पासून ते भाव आमगेले तशें ते प्रोग्राम बीन कोताय. सो लास्ट टायम यू हॅड एश्योर्ड मी दॅट वर्क विल बी टेकन अप. आनी हांवें तुका एक पाट मेळटा तेन्ना तुका हें सांगिल्लें ऑनरेबल मिनिस्टराक, हें हॉलाचें काम आहा तें ताबडतोब करपा जाय म्हूण. तेच भाशेन जे साळारी ब्रीज आहा थिंगा, त्या ब्रिजीर सायडीन रावन ही आमगेली नुस्त्या भाव भयणां थिंगा नुस्त्या विकताय. इट पोजीस थ्रेट टू their life as well as the vehicles who are moving there. Honorable Chief Minister I said when he took over as PWD Minister, दोन्ही side in retaining wall बांधिया, and he had assured me that work will be done. Honorable Chief Minister, so that work it is almost 1.5 year ते तुम्ही काम Chief Minister ते केला. So that is a major issue. आमगेल्या साळारी कित्याक हे लोकांक तेंगेले जे सांगले त्या प्रमाणे आमगे सकाळ फुडें विरेसान सांगलें हे मीठकार जे आहाय ते काबार जायताय. तशें ट्रेडिशनल फिशरमॅन, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हडले जे 10-12 व्हडल्यो बोटी आहाय तेंका उलयना, बट खास ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे म्हगे आमच्या मतदारसंघ आहाय तांकां सपोर्ट करपाक म्हाका दिसता आमी एज अ MLA आय स्टँड बाय देम. स्पीकर जर तूं तरी काब देरान तरी तूं गेलो आनी समज इज अ फेमस प्लेस, देर सम हॉटेल्स ऑल्सो देर, इफ यू गो टू सी
300 meters 300 मिटरां भितर यू कॅन सी अ फ्लोटींग सिटीएस दिसता. You feel that at night when you go after 7:30, 8 o'clock, you see there is a floating city. इतली LED आहे just within 300 meters. जे आमगेले मूळ गोंयकार जे खारवी बा आहे ते बाबडे म्हाका सदां येवन कंप्लेन कोताय चोय म्हणटा आमदार हिंगा LED इतली बोगली येवन माताय नुस्त्याक. आनी जेन्ना कंप्लेन केलें आमगे कोण मॅडमीन सांगलें मॅडम जेनिफर हॅज सेड वेन वी गेव अ कंप्लेन ते 15 मिनटां भितर तेंगे लायट बंद जाताय. तूं मुद्दम येवन चोय फोटाक येवन चोयल जाल्यार विदीन 300 मिनट्स यू कॅन सी द होल थिंग. यू फील दॅट देर इज अ फ्लोटींग सिटी देर. इतली बोगले जेन ते LED फिशींग कोताय. सो दॅट आय थिंक सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट. ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक हें आमगे मूळ आमकां नुस्त्याक नाजाल्यार आमचे कडेन जायना आनी आमकां फ्रेश नुस्त्याक हिन्यासून मेळटा. सो प्लीज टेक करेक्टीव मेजर्स कित्याक नाल्यार हे काबार जातले. तूं तांकां सपोर्टूय कोनाय वयल्यान तूं मोडोळ नुस्तेकारांक तांकां सपोर्ट कोताय LED आहाय तांकां मूळ गोंयकारांक तुमी सपोर्ट कोनाय. दुसरी वस्त देर आर इश्यूज ऑफ रॅम्प थिंगा तेंगेल्यो बोटी देंवपाक तेवूय जाग्यार गायनाय. सो म्हाका दिसता ह्यो बारीक वस्त आहाय त्यो ह्यो तुवें करपा जायो कित्याक तुगे ऑफिसर्सान जाग्यार घाल. हें तेंगेले बेनिफीट आहा तेंगे ज्यो स्किम्स आहाय जे तेंगेले सबसिडी आहा ही तुमकां दिवपाक वर. कित्याक म्हाका दिसता येताय उलयताय आनी वयताय तेच फाटल्यान तुगे डिपार्टमेंट कांय कोना. इवन यू गीव इंस्ट्रक्शन बट युअर डिपार्टमेंट इज नॉट केपेबल. सी दॅट दीस वॉट वी स्पीक एज MLAs दॅट इज रिकॉर्डेड. एश्युरन्स दिताय तुमी बट इट इज नॉट एश्युर्ड. एश्युरन्स दिले काबार जायना तेच कांय ना वस्तू. थर्ड मेजर वस्त जेन्ना बेतलांक आमगेले बेतोळकारांक उलयता हांव आनी जेन्ना MPTचेर उलयले देर इज अ रुमर दॅट सागरमाला प्रोजेक्टाचेर उलयता आसतना. So we are also not aware of as MLAs what is that Sagarmala project and up to what capacity and which are the limits and ते कितते. So बेतुलकार मुगेले थोडे जाण येयले म्हणजे बरें आमगेले ते सांगताले आमकां बाबा सागरमाला प्रोजेक्टाचेर they don't know. They some of them have said that 500 meters of their land will be taken from the shore. So I think so Honorable Minister has to give a clarification on all this Sagarmala project also. Third thing, ONGC has got one ship which was in वास्को थिंगा ती एक तेंगेली ट्रेनिंग एक बोट आनी थिंगा बेतलां दवरल्या. सो लोक येवन मुको इंचाताय आमगे बेतुलकार इंचाताय नुस्तेकार बाबा ती बोट आनी दवरल्या कित्याक लागून न्हू. आय आस्क कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स दे आर ऑल्सो नॉट अवेअर ऑफ इट. सो प्लीज गिव यू अ क्लॅरिफिकेशन वाय दॅट बोट वीच इज देर फ्रॉम वास्को इट इज बीन बॉट देर आनी तेका आमकां कितें आहा तें ओस जावपा जाय कित्याक हाल थिंगा हाडलें तें ट्रेडिशनल आमगेलें नुस्त्यारांक कितें ओस आहाय तें वचपा न्हय. सो आय वॉन्ट अ क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर वॉट इज इज एक्झॅक्टली. थँक्यू. वीरेश बोरकर. स्पीकर सर म्हाका दिसता रुलिंगाचे आमदार जावं ती जेनिफर मोन्सेरात जावं तो मायकल लोबो हेंच्यांनी सारके भशेन सांगलां. कित्याक जशें जेनिफर मोन्सेराताक लागता तेंचे कॉन्स्टिट्युन्सीक तशें म्हाज्याय सांद्रे मतदारसंघायूय लागता आनी सेम इश्यू जो मिनी ट्रॉलर्स बोट ज्यो येता आनी म्हाका दिसता एवरी असेंब्ली सेशनान आमी हो प्रश्न काडटा आजून पर्यंत हेजेर सोल्युशन येवंक ना. मिनिस्टर हांव नाका कित्याक लागून तेजेर खोलायेन जो पुलीस जाय फिशरीज पुलीस जाय ते टायमार पावना. जशें जेनिफर मोन्सेरात MLAन सांगलें की ते टायमार पावना जावं तांकां मेसेज पावता. आमकां पासून सेम कंप्लेन येता नुस्तेकार आमकां भाव ते सामके कश्ट घेता आनी जेन्ना ते वयता नुस्त्याक वयता तेन्ना थंय नुस्तेंच आसना. आनी तुमी पळयता आसतले आमचे स्पेसिफिकली हांव सांगता शिरदोनचे नावशीचे जावं आक्षीचे हे जे नुस्तेकार आसा हे नुस्तेकार तांकां नुस्तें पासून खूब कमी पडटा आनी जेन्ना ह्यो बोटी येता तेन्ना ते फूल क्लीन करता सफाचक करता आनी ते जे घेवन वयता म्हटल्यार तांकां डिजल घालचें पडटा बोट व्हरची पडटा मॅन पावर आसा हें सगळें करून तांकां कांयच थंय इनकम जनरेट जायना आनी ताका लागून खंय ना खंय नुस्तेकार मागीर आपणाच्यो ज्यो बोटी आसा त्यो धडेक लायता म्हटल्यार बंद उडयता. आयज खंय ना खंय फिशरीज मिनिस्टरान हांवें लास्ट टायमूय तांकां इन्वायट केल्लो की आमच्या मतदारसंघान येवन पळोवचें जे नुस्तेकार भाव आसा आमचे तेंचे कडेन मिटींग घेवच्यो तेंचे कडेन उलोवचें म्हणून हें खूब गरज आसा. तेंच्यांनी येवपाक जाय आनी समज येयना जाल्यार हो जो फुडल्या असेंब्लीकूय सेम क्वेश्चन जातलो फुडल्या असेंब्लीकूय आमी सेम मांडटले आनी आमकां खरें म्हटल्यार एश्युरन्स जाय. जशें रुलींग आमदारान पासून सांगलें की जो मरिनाचो प्रश्न काडलो मरिना प्रश्न आमी तेकाच लावन काडलो की नुस्तेकार आयज खंय ना खंय आयडेंटिटी जी आसा ती राखपाक जाय. जशें दाजी बाबान घातलेलें आसा की वास्को पुरती मर्यादीत आसपाक जायना ऑल ओवर गोवा आसपाक जाय आनी गोंयचे नुस्तेकारांची आयडेंटिटी राखूंक जाय. आतां हे बारीक हांव स्पेसिफिकली सांगता की जे बारीक नुस्तेकार जे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी लागता जावं तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आमची सांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीक लागता आनी ते सायमल्टेनियसली कुट्टाळे जावं वास्को ह्या भागाक लागता हे सगळे बारीक नुस्तेकार तांकां अश्यो मिनी ट्रॉलर बोट्स येयल्यो नाल्यार टोटल सफाचेक करतात. दुसरें म्हणजे
आयज तुमी पळयता आसतलें नुस्तें जें हाडटा आयज खुबशीं नुस्तीं जीं आसा ती एंडेजर जाल्या आयज नुस्तीं मेळना आमी जेन्ना नुस्तेकारां कडेन उलयता ते सांगता की नुस्तीं आयज मेळना म्हणून एक तरेचे नुस्तें जें आसा तें एंडेंजर जाल्लें आसा आतां तें कित्याक लागून जाता कित्याक आमचे ट्रेडिशनल नुस्तेकारांक तें खबर आसा की बाबा खंयच्या टायमार नुस्तें धरपाक वचपाचें खंयच्या टायमार तेंचें नुस्तें मारून हाडपाचें आनी खंयच्या टायमार तशेंच रावपाचें वचपाचें ना नुस्त्याक म्हणून बट हे जे कोण येता हे खंयच्यान भायल्यान येता कितें येता आनी हे डायरेक्ट सगळें नुस्तें घेवन वयता तांकां पडलेलें पासून ना ती ब्रिडींग सिस्टम आसा पळय तो सायकल आसा तो सायकल टोटल ब्रेक करता सो हेज्या बाबतींत म्हाका दिसता मिनिस्टरान खोलायेन दखल घेया प्लीज कित्याक आयज समज आमी तांकां राखना जाल्यार हे फुडें कांयच वचपाना आनी हांव सीएमा कडेनूय डिमांड करता की ज्यो फिशरीज पुलिसांच्यो ज्यो बोट्स जाय आमी लास्ट टायम मागलेले कोस्टल पुलिसांच्यो बोटी जाय म्हाका दिसता आमच्या आमदारांनी मागला की बोटी जाय 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 म्हणून म्हणजे एवरी असेंब्ली सेशनाक समज आमी हेच उलोवपाक लागले नाल्यार सोल्युशन येना नाल्यार कांय फायदो ना स्पिकर सर आयज ऑलमोस्ट आमकां 2 वर्सां क्रॉस जाली डिमांड घालीत आसा सेम डिमांड आनी सेम डिमांड आमी परत परत पुश करता मात हो आजून पर्यंत सोल्युशन येना बाकीचे आमी सांगिना पण एटलिस्ट कितें आसा लायव्हलीहूड हो जगपाक जाय लायव्हलीहूड उरपाक जाय बोटी त्यो धड्याक पडपाक जायना आनी खंय ना खंय फिशरीज डिपार्टमेंट पासून हेंचेर रिलाय आसा सो हें राखतलें म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर सांगपाक जाय तशें सीएमानूय सांगपाक जाय कित्याक फायनान्स समज इम्प्लिमेंटेशन करता नाल्यार सीएमान फायनान्शियली तांकां हेल्प सपोर्ट करपाक जाय थँक्यू आलेश लॉरेन्स एकूच पॉयंट हांव रेज करता फिशरमॅनाक लागून आय डोंट नो वेदर इट इज फॉर द सब्जेक्ट ऑर नॉट बट एकूच पॉयंट तेंगेले इश्यूज आहा एज फार एज CR सेट प्लीज टेक इट अप इफ यू कॅन हेल्प दॅम Honorable Carlos Ferreira. Honorable Speaker, this resolution I support of Krishna Salkar because the traditional fishermen require protection. Today there is development, urbanization, and they are being thrown in the corner. But there is one thing, especially because the Honorable Chief Minister said, especially from Vasco. So I want to just highlight one thing, because this access to fishing rights and livelihood and homes, which are being threatened by increasing urbanization, this word is important, port expansion. Why I want to mention is, under the Major Ports Act 2021, under Section 25, Honorable Chief Minister, you may be knowing this, I'll just read this part. This is very important because just take this with the Law Department, see how this works out. Subject to rules made under this Act, the board of each major port shall be entitled to create specific master plan in respect of any development or infrastructure established or proposed to be established within the port limits and the land appurtenant thereto, which means adjoining land. And no limit is given. And such master plan shall be independent of any local or state government regulations or of any authority whatsoever, provided, this is important, that in case of any conflict between the master plan created by the board and any local authority, the master plan created by the board shall prevail. Which means if you have a PDA area, it will just go into oblivion, it will fade. Please understand this. They will override you. There is one more thing which is happening, Honorable Speaker. We have this jetty, which is, I would say respectfully, is a little in a mess. You would remember that when we had an outbreak of cholera at Kutbon jetty, our Port Minister, Ali Sikora, had gone there and made sure that he cleaned up the entire place to make sure that we don't have any further spread of cholera, and that place got cleaned up. I would request that one of the things when being done is taking the manner in which Kutbon jetty was also cleaned up. This place can be cleaned up so that it can be more habitable, not simply building, because where do you get all your flushing of your toilet or your other water going? It will have to go into the river, and the level of the water which is available there will pollute the very river banks and the water over there. That's all I will say. Obliged. Yuri Alamo. Speaker sir, I rise to speak on the private member's resolution moved by my colleague Babdaji Salkar on the issue of traditional fishermen, and I would stick to what is highlighted in the resolution. Speaker sir, though surprised, I am happy that Babdaji Salkar has moved this resolution and khas karan to protect the rights of traditional fishermen, especially from Vasco.
Speaker, sir, the Honorable MLA from the ruling basically has expressed his apprehensions on the loss of fishing rights of traditional fishermen due to port expansion and environmental degradation. This is what his resolution says. Speaker, I want to bring to the notice of the Honorable Chief Minister, the Honorable Minister, that SLH apprehensions were raised by the local fishermen in Vasco, activists and NGO as well. Anik jenna localani ani Vascokarani, they were agitating over this environmental degradation, largely due to port expansion due to coal handling and transportation. त्या वेळार सरकार used to mock at them and they used to call them anti-development. I therefore consider this resolution. At the start I said I was surprised, but this is the second time he's moving it. So I consider this resolution by the party MLA as a good sign. Probably this is the first step that this government is taking positively to make our fishermen friendly and people friendly. So because the MPT chairman, जो MPT तो आयचो chairman हा, basically he has rebuffed these protests and protesters saying that the nation requires coal. Anik je pod goin cholta, all that goes in the name of coal is in national interest. This is like directly accusing and saying that the NGOs, protesters, locals are anti-nationals. So because I also want this house to take a note that the entire fishing community in the state of Goa is agitated over the threats of traditional occupation due to nationalization of rivers that was done by this double engine Sarkar. And these rivers that have been bought under Mormugao Port Authority. When we say authority, Speaker, sir, now Mormugao Port Authority is behaving as if it is a state within the state of Goa. As if it is another state. The activity पडते कोथाय ज्या पद्धतीन I was just watching Sankalp is not here, but Jenna Daji Salkar also went. The way they are acting, the attitude of these people, the dictatorial attitude is absolutely wrong and is not in the interest of the state. It's because हे local जावं वास्कोचे जावं मोर्मुगांव तालुकाचे जावं कुट्टाडे जावं नुवे जावं आणि entire coastal belt सगळे हिंगा उलयले. They genuinely fear that their rights will be restricted after due to expansion of this port authority by MPT. And that's because extension jenna uloitna about particularly fishing. Now this jetty was commissioned in the year 1885 and is one of the oldest and the most natural harbors on the west coast of India. Anik jenna it is strategically placed between New Mangalore and it is placed between the port of Maharashtra. Speaker, sir, the advantage is it serves as a maritime gateway for the west coast. Ye major port zale in the year 1963-64. Anik jenna zale Mormugao port had 11 berths, out of which currently, Speaker, sir, 7 are handling cargo and 3 are basically under the private concession. Anik once a leading port for iron ore, because jenna ye iron ore ban zale, Mormugao Port Trust, there was a transition period. And basically it tried to change itself. It went under significant changes. But Speaker, sir, what is very important to note is the transition of the change of Mormugao Port to a coal hub aligning towards the Sagarmala vision. Je Bab Eltonan example उल्लेख केलो. Now which projects in this Sagarmala project, the projection of coke and coal handling capacity at the port will be 42.1 million metric tons. Today we spoke about only 10 million metric tons on an average happening in the state of Goa. For the last 10 years, 104 million. But by 2035, this is going to be 42.1 million metric tons annually. This, one of the members spoke, आज मीट का रहा है हम गेले 10 वर्षां आधी आसतले काय कितें तो in the next 10 years will our traditional fishermen be around this Mormugao Port Trust is a very big question mark, Speaker, sir. Speaker, sir,
The aim of the port basically is je coal e handle kota, it is to improve the steel connectivity and two thermal power plants je Karnataka reta and the hinterlands, including doubling of railways. Ata o kodshyacho issue jenna jalo, this kodshyacho issue, Speaker sir, is a well documented. It is documented that it is hazardous to human life, it is hazardous to worker safety and public health. Covidaच्या निमतीन, especially Mormugao Taluka, there were a lot of people that suffered respiratory and we lost a lot of innocent Goans. Post-port operations jenna हे जाता, हे जे coal dust जाता, हे जे handling जावपाक जाय, हे significant, it seems to be a hazard and leads to a lot of respiratory diseases. Speaker sir, जे expansion आज additional berth मुते करपाक सोदता, especially dredging करून, this basically is the threat to the lives and the industry, particularly fishing. And that's because, sir, jenna a toxic emission, especially due to coal dust, degradation of air, water quality, it is an additional burden on the surrounding people of Mormugao port, on threat on the traditional livelihoods and the fishing and even tourism. Speaker, sir, MPT Janna Poile, when it started in the year 1888, at that time, this is what Daji Salkar pointed out, in 1888, it had expanded towards the landwards of the Vasco Bay. Anik Janna having utilized, now today it has utilized absolutely all the available space, and it is now proposing to displace the local fishing community to expand towards the extreme east of Vasco. It was towards the land, now it is expanding towards the extreme east. Speaker sir, in the last session we spoke about the Chikalim Bay, we spoke about Sankwal. And the entire Sankwal area, the Chikalim Bay, which is rich in maritime biodiversity, rich in biodiversity and a natural breeding ground for wide variety of marine species, including endangered species. When I say endangered species, because potache doritor dredging zale, because of this port expansion, basically all of this will get destroyed. Speaker sir, Sri Manor Parikar was against these developments. I would possibly read two letters. It's a bunch of letters, but I would read the letters that he had written to the then Port Minister Harsh Vardhanji. I'll just read a few lines. MS Southwest Port, that is now Jindal, has submitted its proposal to your ministry seeking prior EC for the proposed project activity entitled Terminal Capacity Enhancement at berth number 5A and 6A. The Goa State Pollution Control Board has conducted the public hearing for the project, during which the public has opposed and objected to the proposed increase in handling of coal, as the present handling is causing air pollution in Vasco City. Towards the end, he says, in such circumstances, it would not be prudent to consider the request made by Southwest Port for increasing the coal handling capacity until the level of particulate, especially in Vasco City, are well within stipulated standards. Speaker sir, a letter, I would like to place all these letters on the floor of the House. Speaker sir, aaj जे बाब दाजी साळकरान मूव केला is absolutely important. It has to be taken seriously. I expect the Honorable Chief Minister to also answer on the assurances from the government on this issue. The government needs to take measures. When I say measures, we need to take measures to arrest Goa from becoming a coal hub. Let us understand that it is only coal which will result in this environmental degradation that Bab Daji Salkar is speaking about. Speaker sir, amche je nuye hai, je the rivers, je nationalization je kelele ha. Speaker sir, these rivers have to be brought back to Goa. Let this also be part of this resolution. Port expansion has to be put on the scanner to ensure that there is no loss of rights, especially to fishing people. We need to possibly appoint a House committee to understand the threats
today to the fishermen community the dictatorial work or the working style of this Mormugaon Port Trustacho jo in charge ha, chairman ha. Speaker sir, I think that needs to be condemned. At the end, I would place... Yes, sir, point of order. तो फिशरमॅना वयल्यान पोर्ट आनी कोल आनी हे ते सगळें करपाक लागले Yes, sir. सो भोंवन येयलो तो पूर्णता नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स ते असले फक्त Speaker sir, I am स्पीकर speaking सर हांव on... तुमच्या कडेन उलयतां Honorable Your सर Honor. हांवें पॉयंट ऑफ ऑर्डर एकाच खातीर काडला 15-20 मिनटां तो असो कोल पोर्ट नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर करून नुस्तें थंयच उरलें ट्रेडिशनल फिशरमॅन थंयच उरलो Speaker sir, म्हणून तो सगळें मुखेलमंत्री मरे तूं आतां डायवर्ट करपाक सारको मास्टर divert जाला करिना, speaker sir. सारको एक दिसा उलोवन दी मरे एक कितले LOP. इश्यू मरे सगळे Honorable member. I सब्जेक्ट would end. धरून उलय म्हाका कांयच म्हणणें ना स्पीकर सर Please wind up. Speaker sir. ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचेरूच उलय ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचेरू हांव उलयलां ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा ते हांगा उरपा न्हय नो प्रॉब्लेम एक्सपांड जाल पत्रा जाल्यार बित्रा काडून दिल्या स्पीकर सर वाचिता स्पीकर सर जे मुखेलमंत्री सगळी वाचून काडीत आहा. Please wind up. At the Speaker sir, I would like to place this order. I am speaking here on facts. I am speaking on what was resolved before. I am speaking on, specially it is mentioned about the port expansion. I am speaking about the traditional fishermen. What is Honorable Chief Minister's point of order? Speaker sir, जे एक Dr. Antonio Mascarenhas आणि Dr. Babban Ingole, they had given a report regarding the dredging and on 19 January 2017. This is also that I would like to place on the table of the House. Speaker sir, he had said in his noting in this report that a well-defined management and a monitoring plan needs to be in place so that all the aspects are currently seen in the proposed project activity. दूसरे, a team of experts, expert आसपाक जाय, they should be on site during the entire phase of the project. तिसरे, dredging आणि जे associated activities should be avoided during the notified fish breeding season. जे fish breeding जाता June to July, त्या वेळार हे dredging जावपाक शिरीपणा. This is considered as an egg laying and a larval recruitment season. या टायमार there should be no dredging activities. What is happening within MPT today, MLAs are not allowed to enter in. Speaker sir, ye je dredging material zata specifically should be in deeper waters so that impact is minimized. With this, Speaker sir, I hope and I am thankful to Daji Salkar for bringing up स्पीकर सर this. हांव तेणी उलयल्या हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक उबो रावला बाकीचे आन्सर जे आहा पळय न्ही तो मिनिस्टर दितलो आनी तेणी जे पयलीं सांगलें पळय न्ही तो कोल हँडल 47 बीन म्हणटा पळय न्ही 47 न्ही इट इज अ 10.5 समथींग 47, 20, 35 म्हणलें सागरमाला प्रोजेक्टाचो. सर हे खंयसरूच हांव दित तुका डॉक्युमेंट सागरमाला प्रोजेक्टां बरयला. Honorable LOP. Because sir, in 2017, during the discussions in the Goa Legislative Assembly, Chief Minister Manohar Parrikar addressed the concern regarding the nationalization of the 6th river in Goa. He assured that the state's right over these waterways would remain intact the post-nationalizations. Parrikar emphasizes that the union government was not taking over the rivers but declaring them as having a national importance which would be the facilitate their development and maintenance. He further clarified that memorandum of understanding between the state and central government was in the pipeline and to outline the roles of the responsibility of each party concerning these rivers. Parrikar highlighted that the nationalization would lead to the preparation of the detailed project report for construction infrastructure such as the floating regular jetties funded by the central government, thereby enhancing the river navigation and related activities in Goa. These statements were the part of the Parrikar's efforts to elevate the apprehensions about the potential loss of the state control over its river and to showcase the benefit of the nationalization in terms of infrastructure development and improved management. Again and again, the opposition is trying to raise this issue, the nationalization of the river of Goa. This issue was explained and settled by the former late Chief Minister Sri Manohar Parrikar. I urge the opposition to do the little homework and then talk on this. इती लेटर दिल ती वाच. पर्रीकरान बरयली ती लेटर दिल तुका तेणें बरयली ती वाच. ताज्या उपरांत क्लियर कट क्लॅरिफाय केल्ले आसा. क्लियर कट ती लेटर वाच. पर्रीकरान बरयली तीच धाडल्या तुका. Honorable member, wind up. Honorable Minister.
Speaker, sir, private member bill moved by Honorable MLA. A resolution moved by Honorable MLA Daji Sarkar. हेजे उत्तर दिता आसतना government has taken various steps to protect the right of the traditional fishermen. The department has identified the shellfish breeding areas in consultation with the local fishermen and fishermen cooperative society. Fishing wards have been identified by Fisheries Department in consultation with the local fishermen. The information is submitted by the department to the Goa Coastal Zone Management Authority for incorporate in the CRZ Plan 2019. The department, through the collaborative of effort with the Goa Coastal Zone Management Authority, conducting survey of the fishermen houses in CRZ area, which included the houses of the fishermen who have implemented gears registered with the department. Fishermen having biometric cards and fish sellers cards issued by the Director of Fisheries, fishermen traditional conducting fishing business, fishermen collecting shellfish, etc. Fishermen by caste profession, further traditional fish processing yards, boats, buildings or repair yards are net mending yards, ice plants, ice storage, auction halls, jetties, temporary huts set up to store nets, canoes were also included. Speaker sir, हे सांगता आसतना हेच्या बरोबर आमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या हितून प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेन ज्यो खुबश्यो स्किमी आहा त्यो आमी जवळ जवळ 100% जे अप्लाय केला तांकां दिल्यात. त्याच्या बरोबर स्टेट सबसिडीज आहा आनी ज्यो आनी फॅसिलिटी गव्हर्नमेंट दिता तेवूय आमी दिता. हे सगळें दिता आसतना आमी वास्को जी जेटी आहा हे MPTच्या हितून पडल्या उपरांत हांव मिनिस्टर जाल्यार 3 आमी रिपेर करून दिले आनी आतां ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या फायनान्सान 23 crores आमी प्रपोज केला फ्लोटींग जेट्टी. त्याच्या बरोबर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या फॉलोअपान वास्को जी जेट्टी एज पर MOU केल्लो आहा MPTन त्याच्या बरोबर जाता तितको बेगीन जातली ती फायल आतां परमनंट जेट्टी सेपरेट बांदपाची हे प्रोसेस चालू आहा. आनी त्याच्या बरोबर ज्यो आतां बाकीच्या मेंबरान सांगला हांवें सगळें बरोबर आयकलें. आत्तां आमचे हरंबल 2 कोटी सँक्शन केले सेंट्रल गव्हर्नमेंटान. त्याच्या बरोबर काकरा सांताक्रूज मतदारसंघात 2 कोटी सँक्शन केला, त्यांचे सगळे रेडी जाला. शॉर्ट टेंडर काडून ते दोनूय 4 कोटी खर्च करतले. ते बाब एल्टन बापान सांगला तशें सालेरी खोला ही एक गांव, नेरूल एक आनी केरी हे स्मार्ट विलेजीस करपाचे आमचे बरें DPR धाडला. आनी ह्यो बारीक बारीक जे सगळे हे आहा म्हणजे स्पेशल सगळ्यांनी उलयला हे सगळे अंडर प्रोसेस आहा. म्हाज्या हेज्या प्रमाणे आनी ज्यो बाकीच्या हितून जी लोकांची घरां CRZान येता हिवूय तेंची सर्वे बऱ्या पैकी करता आनी आमी तितून CRZच्या हितून घालून तांकां रिलॅक्सेशन दिवपाचे सरकाराचे प्रयत्न आहा. तेन्ना ज्यो बाकीचे जे सबसिडी बीन आमचे ऑनरबल मिनिस्टर जेनिफरांनी उलयले ते अंडर प्रोसेस इट वील बी रोखडे दितले आमी. आनी बाकीचे जे कितें उलयलां सगळ्यांनी ते वी वील टेक इट सिरियसली आनी एक्सपेडायट इट. हांव दाजी सरकारान मागता ते रिजोल्युशन तेणें फाटीं घेवचें म्हणून. Honorable member. Because I only wanted one assurance. तो DPR जो जाला 23 कोटीचो आतां खूब टायम जालो. सो ऑनरेबल CMान तो फॉरवर्ड आमी जेन्ना करता दिल्ली तेन्ना ते करून मातशें जाता इतले बेगीन तो जेट्टी बांदपाचें करचें हो एक इम्पॉर्टंट इशू आसा. ताजेर एक कितें तरी CMान एश्युरन्स दिवचें. आनी सेकंडली जी घरां आसा त्या घरांक आमी थंय हात लावपाना. कित्याक लास्ट टायम आमी पयलीं जेन्ना एक 7-8 घरां मोडलीं ट्रेडिशनल फिशरमॅनांची तांची अवस्था कितें जाली त्या लोकांचो कितलो त्रास जालो तेन्ना आमी तो आमकां दिसून आयलो. सो ह्या 2 गोश्टीचेर CMान कितें तरी एक आमकां एश्युरन्स दिवचें की बाय एक टायम फ्रेम केन्ना भितर बाबा जेट्टी जातली. कित्याक इट इज डिग्रेड जायत आसा ती आनी खारें उदक म्हणटकूच ती फास्ट जाता. ह्या टायमाक सपोज सर तुमी हेल्प करना आशिल्ले जाल्यार वी डोंट नो वॉट वूड हॅपन. कितें जावपाचें तें आमकां कळना.
स्पीकर सर, हाजेर एक वेबकॉस्ट म्हणून कन्सल्टंट घेतला, त्यांनी प्रोजेक्ट एक्झिक्युटिव्ह एजन्सी आसा, त्यांनी प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट सबमीट केला. फक्त इट इज तांच्या कडल्यान सेपरेटली जी MPA कडल्यान NOC बाकी आसा ती NOC मेळना फुडें प्रोजेक्ट सबमीट करता. दॅट इज वन. आणि फक्त एकूच विशय तुजो 2019 तेंच्या कडल्यान जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्ली तेन्ना 2-3 घरां ही फक्त प्रॉब्लेम आशिल्लो. अदरवायज बाकीची खंयचीच घरां काडली वयची ना. ह्या 3-4 घरांचो जो इशू आहा पळय न्ही तो पर्सनली एकदां रिजॉल्व करता कितें आहा तो. पूण MPT कडेन मातशें तुमी जाता तितले बेगीन NOC मागपाक करता करची. घेता. कितें Speaker sir, just one assurance from the honorable minister. जेन्ना honorable ministeraन सांगला आमगे साडारी हे ट्रेडिशनल हें जाना जस्ट गिव बिकॉज हे कोरो साल चलता एक टायम लिमीट दी न्हू. एक नाल्यार 2 वर्सान जातली. एक 6 म्हयने भितर जातली ते विड्रॉ दिस थिंग within 6 months. आय विड्रॉ. अरे तोडी विड्रॉ करपाक तुका खंयचे. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is withdrawn. देविया राणी. I'd like to make a mention. The conversation between the Leader of Opposition and the Honorable Minister for Transport during the discussion on the second calling of attention raised by Honorable Member Shri Cruz Silva should be expunged from today's proceedings, and no telecast or print should be made by all channels or media. Second private member's resolution, Shri Divya Rani. Since Mrs. Rani is not present, the House may move to the next resolution. Shri Rudolph Fernandez, Resolution 3. Speaker sir, the House unanimously resolved that the government, in recognition of the exemplary contribution to the society and state by former MLA late Srimati Victoria Fernandez as Minister and Deputy Speaker, name the newly inaugurated flyover in Santa Cruz constituency connecting Panjim to Old Goa as Srimati Victoria Fernandez Mummy Flyover. Speaker sir. The resolution is before the House. Yeah. Speaker sir, हो flyover जो आता मेन्शन केला हो इतलो इम्पॉर्टंट जावन आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक. हिंगासर आमचे कितलेच भाव भयणां आमची माय पाय हिंगासर 20 जाण हिंगा आमचे मेलेले आहा ह्या फ्लायओवराक. आनी हिंगा आमच्या लोकांचे सेंटिमेंट्स आहले हे आमच्या टायमार सावन हे घडोवन येयत आहा. आनीक हो इतलो इम्पॉर्टंट की थिंगासर हो नॅशनल हायवे आनी हो जावन आसलो एक ट्रॅप कसो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी जेन्ना व्हडले ट्रक आनी व्हडल्यो गाडी येताल्यो ह्या स्लोपाक थिंगासर तेंचे ब्रेक फेल जावन कितलेच आमचे लोक मेलेले आहात थिंगासर. आनी कितली एजिटेशनां केली. 10 वर्सां वयर जाली. एवरी एक्सिडेंट जाताच आमचे सगळे चिंबळचे लोक येवन बायलां भुरगीं दादले सगळे येवन थिंगा रोडार बसून हिंगासर एजिटेशनां करताले. आनी त्या टायमार मामीन हो प्रपोजल इनिशिएटीव घेवन एक प्रपोजल घातलो आनी टेंडर पास केलो आनी ब्रीज कॉमेस केलो आनी 2 कॉलम आमच्या टायमार बांदले. आनी त्या टायमार सेटबॅक येयलो 45 मिटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड बांदपाक. आनी कितें जातालें त्या टायमार खुबशे घरांचे आमची बॉलकां वयतालीं. आमच्या कपेलाचो एक जागो वयतालो. आनी तशेंच आख्ख्या गोंयान खुबश्या लोकांक बेनिफीट जाले. कित्याक त्याच टायमार मामी जेन्ना आहली तेन्नाच मामीन ते 45 मिटर आसले ते 40 मिटर केले. आनी हे 40 मिटर करून खुबश्या घरांची जी बॉलकां मोडपाची आसली ती सेफ जाली. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच न्हू आख्ख्या गोंयान जी घरां अशीं आहा तांकां खुबशे बऱ्याक पडले. तशेंच हो ब्रीज इम्पॉर्टंट ब्रीज हो हांव चड आनी चड थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक. कित्याक ताणें म्हाका एश्युरन्स पयलेंय दिलेले आनी हिंगा एसेंब्लीन एश्युरन्स दिवन हो ब्रीज फ्लायओवर आमचो चालू केलो. आनीक हो हाफ आमचो आतां बेगीन जातलो. आनी चड आनी चड थँक्यू म्हणटा कित्याक सगल्या लोकांच्या नांवान एक्सपोजिशनाच्या आदीं आमच्या CMान फाटीक लागून हो ब्रीज फास्ट टायम टू टायम हो करून घेतलो. कित्याक हो तर ब्रीज आमी एक्सपोजिशनाच्या आदीं करिना जाल्यार आमच्या एक्सपोजिशनाक खूब त्रास जावपाचे आनी गाडयो कंजेशन जावपाचें आनी सारकेंच प्रॉब्लम जावपाचे. हांवें दाखोवन दिलें आमच्या ऑनरेबल CMान की ताकाय मोग आहा म्हणून आमच्या धर्माचो आनी तसोच सेंट फ्रांसीस झेवियराचो ताका मोग आहा म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. तशेंच म्हाका आमचे पंचायतीकी
थँक्यू म्हणपाचें आहा की तेणी रेजल्युशन गेल्लें आनी तेणी मागला की मामी विक्टोरिया फर्नांडीस मामीचें नांव थिंगा फ्लायओवराक घालचें म्हणून. तशेंच आमचे खुबशे गांवचे भाव हे सगल्या लोकांचे विशीज आहा आनीक हांव मागता सीएमा कडेन हे सगल्या लोकांचे वीश तेणें आमचे प्रॉब्लम हे सॉल्व करचे हें नांव घालून मामीचें. तशेंच आनीक एक म्हाका सांगपाचें आहा की मामीक सगळे आख्खे गोंयचे लोक वगता. मामी उंच्या एज्युकेशनाक ना जावं उंच्या बऱ्या कामाक गोंयच्या ना म्हणून ना. मामीक वयता थिंगासर मामी जेन्ना हूंय कांय गांवचेर कितें गोंयचेर वायट येता जावं गोंयचें बरें जावंक जाय थिंगा सदांच आसताली. आनी चड इम्पॉर्टंट म्हणजे मामी ओपिनियन पोल टायमार जी तेन्ना मामी झगडल्या तेन्ना जे जॅक्सिकेर आनी सगळे लिडर तेंच्या बाराबर तर मामी झगडनासली. कित्याक त्या टायमार बायलां भायर सरनासलीं. बायलां कशींच रोडार येयनासलीं एज्युकेशनाक. फर्स्ट टायम तेन्ना बायलां मामच्या बाराबर भायर सरलीं. आनी तर बायलां भायर सरना जाल्यार आनी ओपिनियन पोल तर आमी जिखना जाल्यार म्हाका दिसता आयज आमी हिंगा एसेंब्लीन आयज हिंगा आसपाचें नासलें. ही एसेंब्ली आसपाची आमची महाराष्ट्राक आनी आसून आमचे एक 3 MLA आसपाचे गोंयान. आनी ते MLA म्हाका दिसता महाराष्ट्राक वचपाक पडपाचें. कित्याक हें तेणी सामान दवरलेलें आमचें गोंयान हें सगळें सामान दवरलां म्हणून हांव मागता सीएमा कडेन. कित्याक सीएमा कडेच आहा पंचायतीचें हांव उलयना जावं ते कॉलम बांदल्या म्हणून तेजेरय हांव सांगना. मात ते सीएमा कडेन हांव मागता लोकांच्या नांवान. तशेंच म्हाकाय म्हाजी वीश आहा की मामीचें नांव थिंगासर ह्या फ्लायओवराक घालचें आनीक एज विक्टोरिया फर्नांडीस मामी फ्लायओवर म्हणून हें घालून आमच्या सगळ्या सांताच्या लोकांक तशेंच गोंयच्या लोकांक आमच्या ऑनरेबल सीएमान हॅप्पी करचें. थँक्यू. शिवजय सरदेसाय. Deputy Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by Honorable colleague Rudolph Fernandes. Speaker, sir, फ्लायओवराक नांव दिवचें बाय विक्टोरिया फर्नांडीस मामीचें अशें म्हणून बाब रुडॉल्फ फर्नांडीसान रेजोल्युशन हाडलां. ती मंत्री आशिल्ली 15 म्हयन्यांक, ती डेप्युटी स्पीकर आशिल्ली 2 वर्सांक. तेणें खूब काम केलां पूण चड करून आमची गोंयची अस्मिताय राखपाक जें आतां रुडॉल्फान उलयलां आनी जे सभाघराचे भायर जें तिणें काम केलां तें तिजें चड मेमोरेबल. ओपिनियन पोलाच्या टायमार जो ओपिनियन पोल हो सरकार मानना, हो ओपिनियन पोल जो सरकार रेजोल्युशन घेवन लेखना, त्या ओपिनियन पोलाच्या टायमार जॅक सिकेरीन तिका सावथ गोवान चूज केल्ली. अशें तिणें एकदां ओपिनियन पोलाची जेन्ना आमी एक एनिवर्सरी सेलेब्रेट केल्ली तेन्ना थंय भाशण दिल्लें. पूण तिणें म्हणलें ना आपूण नॉर्थ गोवान कॅम्पेन करतली. एक महाराष्ट्रीयन साडी घालून मराठी म्युजीक लावडस्पिकराचेर गावन तिणें लोकांचें एटेन्शन एट्रॅक्ट करपाक ट्राय केलें. पयलीं लोकांक दिसलें की ती प्रो मर्जर काय म्हणून. मागीर जेन्ना कळ्ळें की ती दुसऱ्या ग्रुपांतली म्हणून तेन्ना ते फातरावपाक लागले. हें सगळें तिणें सोंसलां. आनी डेप्युटी स्पीकर सर, ती जें खंयचें एज्युकेशन आशिल्लें रापणकाराचें एज्युकेशन 78-79 मातांनी साल्दनाच्या टायमार तेन्ना ती आशिल्ली. ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी मायभास करपा खातीर ती फुडें आशिल्ली. असो एक सिंगल मास मुवमेंट गोंयान ना आफ्टर लिबरेशन जंय मामीचें पार्टिसिपेशन नाशिल्लें अशें. आतां बाब रुडॉल्फ फर्नांडीस म्हणटा तो तिजो चलो, तो एक चलो म्हणून मूव करता आनी आमदार म्हणून हें रेजोल्युशन मूव करता. आतां तो आमचे बरोबर आशिल्लो तो त्या सायडीन गेला आनी ताजे सारकें तें रेजोल्युशन आमी सपोर्ट करपाक उबे रावले. आमी ओपोज करूंक उबे रावूंक ना. स्पीकर सर, पूण म्हाका समजता ते भशेन 1919 एक सर्क्युलर आहा, जे सर्क्युलर अशें म्हणटा की मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्ट हाजेर डिसिजन घेता. पूण ताजे मागीर तुमी काणकोणचें जें फ्लायओवर केलां ताका मनोहर पर्रीकाराचें नांव घालां. सो ताका एक प्रेसिडन्स आसा. आनी तुमी डबल इंजीन म्हणून इतलो व्हडलो शो जो मारतात, ते डबल इंजिनान जर तुमचें कितें चलता, तुमकां जर कोण खाता जाल्यार हें नांव पडूंक शकता. स्पीकर सर, आतां पळोवंक जाय हें डबल इंजीन रुडॉल्फा खातीर चलता वो ना तें. कित्याक ताका तुमी त्या सायडीन व्हेलो, ताका कितें दिलें तें म्हाका खबर ना, पूण मंत्री कांय ताका केलो ना. आनी आतां हें तरी नांव घाला कित्याक ताजे पंचायतीनूय तें मूव केल्लें, हें सपोर्ट केल्लें आहा. तें तो आमदार म्हणून सपोर्ट करता आनी म्हजो असलो ओपोजिशन जावं ताका त्या सायडीन गेलो तेन्ना कंडेम करतालो
तोय बी ताका सपोर्ट करपाक फुडें सरला. आतां हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचें आनी डबल इंजिनाचें खरें टेस्ट की बाबा हें करता काय कॅट करता हें हाजेरूच कळटलें. आनी हें कॅट जातलें अशें म्हाका चड करून दिसता. पूण जर मुख्यमंत्र्याक काळजान दिसता की आपूण कॅटीस न्ही म्हणून जाल्यार तो तें फास्ट करून हाडटलो. देव बरें करूं. Wendy Vegas. Speaker, I stand by to put my views with regards to my colleague's private member resolution, Bob Rudolph Fernandez. Speaker, sir, I do understand the sentiment of my colleague Bob Rudolph, and I would also like to put it on the floor of the House, a different opinion, that the first leader of opposition for the state of Goa, Dr. Jacques Chikere, he was also 3-term MLA of Santa Cruz from 1967 to 1980, and he was 1-term MLA of Panjim from 1963 to 1966, who fought for Goa's identity and asmitai. 3 part amdar alto Santa Cruz. So this first new flyover which is coming up, or the entire road from Macy's Junction to Old Goa Junction, the government should consider to put Dr. Jacques Chikere's names for that. If the government does not agree, then he can put also Srimati Victoria Fernandez. I'm just putting up an opinion. What do they feel and how do we go about with this? Thank you. Sir Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by Shri Rudolph Fernandez, MLA, Santa Cruz. Speaker, sir, the resolution is very simple, that former MLA of Santa Cruz and Deputy Speaker and ex-minister B, तेचे नाव ह्या फ्लायओवराक येवचें म्हणून. Speaker, sir, Victoria Fernandez was called the Iron Lady of Goa. I still remember. आमी तिचे वांगडा काय 2-3 एजिटेशनांक आमी तिचे वांगडा भाग घेतले, आमी धाकटुले आसले. The way she used to help people and talk and stand for the rights of the people, stand for different agitations strongly, आणि लोकांचो मोग तिचे वर. हांव म्हणना सांता क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी, पीपल फ्रॉम कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, सालिगांव, सालसेट used to all love her and used to call her मामी, म्हणजे गोंयची मामी, सगळ्या भुरग्यांची मामी. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता त्या टायमार आमच्या चीफ मिनिस्टरान तिका 21 गन सल्यूटाचे म्हणजे रिस्पेक्ट दिलो वेन शी पास्ट अवे. आणि ऑनरेबल आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत त्या टायमार इमिडिएटली म्हणूंक लागलो तेचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंया खातीर खूब आहा आनी तेणी खूब एजिटेशनांनी भाग घेतला. तेणी गोंयच्या लोकां खातीरूय काम केलां, नॉट ओन्ली एज अ MLA. आनी त्या खातीर आमी आवट ऑफ द वे वचोन ती त्या टायमार मंत्री ना, आमदार ना, म्हणजे एक्स MLA ती, तिका हो मान दिवया म्हणून. आनी हें बरें काम आमच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान केलें. आतांय पासून हो जो प्रपोजल मांडला बिफोर द हावस, होय चीफ मिनिस्टर फुडें एक्सेप्ट करतलो अशी म्हाका खात्री आहा. आनी एकदां हांव ह्या रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता. Halesh Rajana. Speaker, sir, I rise to support the motion. It is not that he is a son of the great mother, but she has left a legacy. And the legacy is that she has fought many battles. In a lot of issues, as far as the state is concerned, as far as the village is concerned, as far as the constituency called Santa Cruz is concerned, she always had a say. She was my colleague, and I think she rightfully deserves. Not because she has just been an MLA, but for her works. The Iron Lady, like my honorable colleague called her, she originally hails from my village called Kurtori. And it is my dim right to see that I support her, and I would expect the Chief Minister, irrespective of what my colleague Vijay Sardesai says, irrespective of what says, it no longer matters. When you do a good deed, the deed remembers. What is said is gone down in history. So I would call upon the Chief Minister in the righteousness to assure the House today that it will be his endeavor, that he will take
no matter what Vijay Sardesai, my honorable colleague, says, double engine sarkar or triple engine sarkar, that he will take upon himself to have this flyover as my colleague, late Mrs. We so affectionately call her Mummy in her name. Thank you, Speaker, sir. Carlos Ferrero. Honorable Speaker, I rise in support of the resolution moved by Rudolph Fernandez, my colleague. I am supporting this resolution because I have known Victoria Fernandez personally, and not just because she was an MLA of this House, because she was a minister, or because she was the Deputy Speaker of this House, but her commitment to Goa, that is what brings her as a unique person, and that is why something which the state must do back. She was one of those founder members, along with Dr. Jacques Sikera, in the opinion poll movement, or even the Ramponkar movement, which shows her love for Goa and the love for being a Goan. And these are the things which today we need to acknowledge. And for this reason, I am supporting this resolution with a request that even if it requires to move, because it is on the highway, even if it requires to be moved to the central government, we should do this and have this flyover named after her. Thank you. Digambar Kamath. I rise to speak on the resolution moved by my colleague, Sri Rodolphe Fernandez. I have known Victoria Fernandez personally. She was also the MLA when I was the Chief Minister. And she was known as people's leader. ती सामकी फायटर, बॉर्न फायटर म्हणटा तेची. बारीक लोकांचे प्रश्न घेवन, गरीब लोकांचे प्रश्न घेवन रस्त्यार येवपाक ती केन्ना फाटल्यान सरली ना. तिचे बरोबर म्हाका तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक भोंवपाचो तेन्ना चान्स मेळ्ळा. हांवें पळयलां तिजे कॉन्टॅक्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीक लोकां कडेन कशें आशिल्ले ते, बारीक मनशा कडेन कशें आशिल्ले. आतां हे ताजे सेंटिमेंट्स, म्हाका दिसता रॉडॉल्फ बाबाचे सेंटिमेंट्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग, लोकांचे सेंटिमेंट्स स्ट्रॉंग आहा. तिच्या खंय तरी तिजें हें दवरपाक जाय अशें म्हाकाय दिसता. आतां ताणें रेजोल्युशन मारलां तें फ्लायओवराक. आतां म्हाका मॉडेलिटीज तांच्यो फ्लायओवराच्या खातीर कितें मॉडेलिटीज आसता, वेदर द स्टेट गव्हर्मेंट हेज पावर्स ऑर सेंट्रल गव्हर्मेंट अप्रुवल इज रिक्वायर्ड, तें रॉडॉल्फान चीफ मिनिस्टरा कडेन बसून उलोवन आनी कितें तरी सोल्युशन काडचें. पूण एक खरें की खंय तरी तिजें एक हें दिवपाक जाय, नांव खंय तरी दिवपाक जाय अशें सगळ्यांचें थंय सांताक्रुजाक आनी सगळे कडेन लोकांक दिसता. आनी खास करून बायल मनशां खातीर ती खूब तेन्ना ओपनली उबी रावन झगडल्या. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हे हाजेर विचार करून रुदोल्फा कडेन उलोवन हें सॉर्ट आवट करचें अशें म्हाका दिसता. Honorable Chief Minister. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by my colleague MLA Rudolph Fernandez in respect of naming the flyover connecting Ponje to Old Goa. Speaker, sir, I would like to put it on record and take this opportunity of the contribution of Mrs. Victoria Fernandez. She was a very staunch Congresswoman, fully committed to the ideology of secularism, social harmony and brotherhood to all. As a strong jenna the Congresswoman ashilli, she espoused the inclusiveness aspak, equity and justice. I had the privilege to meet her a lot of times, especially when she used to visit my house, ancestral house. As a young boy, always someone who was fighting for the rights of the people, always with positive energy. Till the last few years that I met her, she was someone who had always, guided me as a young boy. And I have a lot of memories of Mrs. Victoria Fernandez. It's because Victoria Fernandez's contribution is in many fields. This basically known as Mummy to Goans. And she was a minister of masses. एक मुखेलमंत्रीक हांव याद करून दिता, where there was a function आनी म्हाका दिसता सांताक्रूज ग्रावंडाक, आनी त्या ग्रावंडार मुखेलमंत्रीन सांगिल्लें की मामी काँग्रेसान मंत्री करूंक नाशिल्ली म्हूण. तो उलयलो, पूण म्हाका ताका सांगपाक जाय की इट वॉज तेगेलो इश्ट तो लुईजीन फालेर, सगळे एक्स चीफ मिनिस्टर फ्रेंडे गेले. She was a minister in the cabinet of Luizin Falero. She was the deputy speaker
And she was a figure not only relegated Santa Cruz, no, Goimbor, Deshbor, Mami Monchev, she was known as a lady, Iron Lady of Goa, a valiant fighter for Goa's causes, may it be सगळे जे स्ट्रगल गोंयांत जाले जावं लिबरेशन, ओपिनियन पोल, कोंकणी लँग्वेज, रापोणकाराचो एकवटाचो मुवमेंट जो जालो, हे सगळे मुवमेंटान शी वॉज देर, मुवमेंट ऑफ अनऑर्गनायज्ड वर्कर्स, बायलां पासत जे लेबर स्ट्रगल एंड इश्यू ऑफ वुमन ऑलवेज इन द फोरफ्रंट, बिकॉज शी वॉज वन पॉलिटिशियन who I can vouch and say लोकां बरोबर she was on the streets day in day out, anik tegelo awaz will always be resounded in this assembly. Always we should remember Mami Victoria Fernandez. She was made of a very, very strong moral fiber. What would her view be on defections? I honestly don't know. But Speaker sir, she always stood firm and tall. Jenna Muta, firm and tall, she stood, she derived power from the people. Anik, I would consider Victoria Fernandez as a rare politician. Now, Wenzi Vegas suggested that Dr. Jack Sikera's name also be entered in. So how you get it? Dr. Jack Sikera is also a tall person with regards to opinion poll, with regards to Chief Minister having his chair, we being MLAs, there are sarpanches, it is all part of a contribution. But nevertheless, I feel her contribution has to be recognized. So I require the Honorable Chief Minister to look into this positively. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर, आमदार बाब रुडॉल्फ हाणें हो रेजोल्युशन ह्या हावजा मुखार हाडला आनी ह्या रेजोल्युशनाचेर उलयता आसतना सगळ्या आमदारांनी ह्या रेजोल्युशनाक सपोर्टूय केला. बरी गजाल त्या निमित्तान मामी विक्टोरिया फेर्नांडीस हांच्या कार्याची वळख समेस्त गोंयकारांतल्या आतां नव्या पिळगेक जाली. ती एक म्हणजे आयर्न लेडी, फायटर लेडी आनी जिणी सिन्स फ्रॉम द लिबरेशनाच्या उपरांत जितकी आंदोलनां गोंयांत जाली तितून वांटो घेतलो. आमी पळयता की खूब कमी वुमन्स ह्यो अशा पद्दतीच्या आंदोलन खूब कमी आसा तश्यो. आतां आमी 33% दिल्या उपरांत आतां मातशें चड वाडपाक लागलेली आसा. ती वाडपाची गरज आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच 33% रिजर्वेशन्स दिले. आनिकूय बी येता म्हणजे मामीची प्रेरणा घेवन काय आसना, बट चड जाणां लेडी फायटर जावपाची गरज आसा. अरे करता मरे राव. त्या खातीर एक म्हणल्यार पयल्यान पयली हो फ्लायओवर जो आसा हो सांताक्रूज कनेक्टिंग द पणजी टू ओल्ड गोवा, इट फॉल्स इन NH 748 and only the left side of the main carriageway of the bridge has been opened for the traffic. एकूच लेफ्ट सायड ओपन केला. द रायट सायड of the main carriageway of the bridge is in progress and is to be completed in 2025. The said flyover is located in the Chimbal Junction in the Santa Cruz constituency, falls within the land acquired by the Ministry of Road Transport and the National Highway North. तांच्या विजय सरदेसायन हाणें रेफरन्स दिला त्या प्रमाणे इट इज अ सर्क्युलर नंबर RWNH 11043/1/87 आनी डिवॉय डेटेड 24/4/1919. आमी खंयच्याच नॅशनल हायवेच्या प्रोजेक्टा खातीर आमी डायरेक्टली नांव दिवंक शकना, म्हाका मान्य आसा. बट फाटलेय फावटी आमी काणकोणांतल्या बांदलेल्या फ्लायओवराक काणकोण टू म्हणजे 4 रस्ता टू कारवार जंक्शन जे आसा ताका वचपा खातीर चक्क 1.5 वर लागताले. ते 1.5 वर आज 5 मिनटांनी पावता. ही स्पीड ह्या पद्दतीचे हायवे डबल इंजिनच्या सरकारान केल्या. स्पीड एक्सिडंट जायना. ह्याच स्पिडीन 5 मिनटांनी वयता. स्पीकर सर तेणे अजून म्हाका दिसता ट्रॅव्हल करूंक ना, जाय जाल्यार वचून पळय. ओके, काणकोणा जेन्ना तूं सकयल्यान वयतलो स्पीकर भितर आसा दिसता ताका खबर आसा. एल्टनाक खबर, एल्टन खूब फावटी वयता त्या रस्त्या वयल्यान. 5 मिनटांनी तेवटेन पावता, चड वेळ लागना. ओके, पयलीं तेजेर 1.5 वर लागताले कमीत कमी. दिसाक एक तरी एक्सिडंट कमीत कमी जातालो. असल्या पद्दतीचें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर केलां. द सेम वे होय फ्लायओवर जो आसा पळय न्ही, तेसो तेणी सांगले त्या प्रमाणे खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सिडंट जाल्या. कारण होय मेन रस्तो जो आहा पळय न्ही, आमी फोंडा बिचोले तालुक्यांतले लोक पयलीं येताले पळय तांकां ओल्ड गोवाच्यान जुनो रस्तो रायबंद्रचो घेवन येवचो पडटालो. त्या खातीर 2012च्या पयलीं 14चें जें एक्सपोजिशन जालें तेन्ना तो रस्तो ओपन जालो. पयले फावटी अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान तेन्नाच सुरवात जाला. आनी ताज्या पयलीं ना जाल्यार रायबंदच्या रस्त्याचेर जवळपास फोंडेकार आनी आमी सगळ्या जाणांक 1.5 वर आमकां रावचें पडटालें. एक गाडी सुट्टाली त्या रस्त्यांतल्यान येतना वयतना. आनी तेन्ना 14च्या एक्सपोजिशनाच्या थोडे दीस पयलीं तो रस्तो ओपन केला. आनी ताज्या उपरांत कंप्लिटली नो डावट एक्विजिशन तेज्या पयलीं जाल्लें.
बट आतां आमी ह्या एक्सपोजिशनाच्या पयलीं हो फ्लायओवराचो एक विंग जो आहा हो ओपन करपाक शकले. Honorable CM. Okay. Speaker sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, जशा हावजातल्या सगळ्या मेंबरांनी म्हटलां की हय मामीचें नांव ह्या फ्लायओवराक दिवपाक जाय. पंचायतीनूय रेजोल्युशन पास केलां. आमच्या बाप रुडाल्फ हाजे जरी तो पूत जालो चलो जालो सुद्दां आसत जाल्यार त्यांनी एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून मागलां की तिचें नांव दिवचें म्हणून. हे सगळें कन्सिडर करता आसतना हांव हे आमकां परमिशन्स पयलीं घेवचे पडटले. एक म्हणजे फ्लायओवर कंप्लीट जावचो पडटलो. मे पर्यंत तो कंप्लीट जातलो आनी कंप्लीट जाता आसतना सायड बाय सायड आमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक बरयता. हांव म्हजें ऑफिस यूज करून जाता तितके बेगीन ते एप्रूव करून हाडटा आनी त्या फ्लायओवराक जे आसा पळय न्ही त्या फ्लायओवराक आमी नांव प्रपोज करता. सो दॅट फक्त परमिशन घेवपाची फॉर्मेलिटीज ही केंद्रा कडेन उरता ती आमी केंद्रा कडल्यान करून घेता. त्या खातीर खंयसरूच म्हणजे आमकां दुमत ना की मामीन केल्लें काम गोंया खातीर आनी मामीन केल्लें काम सांताक्रुजा खातीर हे सदोदीत याद उरचें होच उद्देश तेज्या फाटलो आसा. कारण लोकूय तिका तितक्याच पद्दतीन म्हणजे मामी म्हणून गोंयभर वळखताले. म्हाकाय खूब फावटी मेळपाचो योग आयलो किंवा लेजिस्लेचर डे खातीर ती मुद्दामून हावजात हांगासर 9 तारखेच्या कार्यक्रमाक येताली. खुबशे फावटी हांव म्हज्या MLAच्या टेन्युअरानूय बी तिका मेळपाचो योग आयलो. योगायोगान ती देहांत जाल्ले तेन्ना तिका जो हॉनर दिवपाचो तोय बी आमी तेद्या वेळार दिला. हांव त्या खातीरच परत एकदां म्हणजे रुडाल्फाक रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल MLA की तेंच्यांनी हे रेजोल्युशन्स जे फाटीं घेवचे कन्सिडरींग आमी हेजें लेटर करस्पॉन्डन्स लेटर आहा ते नॅशनल मॉर्थ हाका बरयता तांचे परमिशन्स घेता आनी एकदां कंप्लीट जालो काय तेद्या वेळार मागीर आमी डिक्लेअर करता. Honorable member. सांगलें तेणी. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is withdrawn. Resolution number 4. Jitarolkar. Speaker, sir, the House unanimously resolves the government that the right of Munkars under the Goa Munkar Act 1975 be protected by expediting pending cases by preparing a fresh status report on such dwelling units acquired by Munkars since 1971, ensure traditional access to such residents and establish a monitoring mechanism to uphold the rights of Munkars, thus empowers them socially and economically. The resolution is before the House. स्पीकर सर, मुणकार म्हटल्या की सगळ्यांक खबर आहा व्हेरी सेन्सिटीव इशू आनी गोंयान कितलीशींच वर्सां जाल्यार मुणकारांचे हे इशू चालूच आसात आनी खंय तरी तांकां जस्टीस मेळना. पूण तेच्या पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर धन्यवाद म्हणटा. कारण जेन्ना तेंच्यांनी अनावन्स केलें की मुणकारां खातीर फास्ट ट्रॅक करतले आनी शेनवारचे सुद्दां मामलेदार अपॉयंट केले तेन्ना म्हाका दिसता खुबशे पेंडींग केसीस आहात ते थोडेफार तेंचे क्लियरूय जाले. म्हणजे सांगूंक इतलेंच सुद्दां की पेडण्या तालुक्याचे 100च्या वयर केसीस क्लियर जाले मुणकाराचे. ताका लागून तेंचे धन्यवाद सगळ्यान पयलीं. आतां ह्यो रेजोल्युशन हाडपाचो हेतू जो आहा तो जेन्ना खुबशे लोक आहात ते मुणकार केस घालपाक वचनात. कारण कितें घालपाक वचनात ते कारण इतलेंच आसा की भाटकार जे आहात ते काही प्रमाणे थ्रेटन करतात, भंय घालतात. तूं जर केस घालशी जाल्यार तुका तुजेर डेमोलिशनाची घालतलो आनी कितें. जेन्ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान अनावन्स केलें मुणकार केस घाला फास्ट ट्रॅक करता म्हणून 3-4 म्हयन्या भितर करता म्हणून जेन्ना आमी लॉयर्स अपॉयंट केले जेंकां फ्री ऑफ कॉस्ट तुमी घाला मुणकार केस घाला तुमच्या नांवार करून दिता. पूण जेन्ना तेंचे कडेन मिटिंगेक बसताले ते म्हाका इतलेंच सांगताले इतलीं वर्सां लोकांचे पेंडींग केसीस आहात ते जावंक ना आनी तुमी 3-4 म्हयन्यांनी कशें करतले. सो आमी एक्सप्लेनूय केलें पूण ते म्हणूंक लागले बाबा रे नाका
कोण कित्याक आमी घातले आनी शिरकाले जर जावंक ना जाल्यार भाटकार रिवेंज घेतलो आमचेर. सो ह्यो भंय तेंच्या भितर निर्माण जाला. ताका लागून म्हाका दिसता 90% तरी केसीस आयज मेरेन मुणकार जे 90% आहा तेंचेर केसीस घालूंकूच वचनात. उदाहरण म्हाज्याच गांवांत म्हाजोच वाड्याचेर आख्खो गांव आहा तो मुणकार आहा. भाटकार कोण काय खबर ना, पूण सुशेगाद आसा घर न्हू आपले, कोण येतलो. पूण तेंचे भाटकाराच्या पिढ्यान फुडली पिढयो जातले ते कितें विचार करतले आनी प्रॉपर्टीज कशे विकून उडयतले कळचें सुद्दां ना. कित्याक आयज सगळ्यांक खबर आहा प्रॉपर्टींचे रेट्स खंय पावल्यात आनी प्रॉपर्टी डायरेक्ट मुणकारा सकट विकूंक स्टार्ट केल्यात. भाटकारांचो दुसरो इशू आहा की ते वाट पळयतात मुणकाराचें केन्ना घर पडटा काय म्हणून. तांकां ते एनओसीक जेन्ना वयतात तेन्ना एनओसी दिवप ना. दुसरे काही भाटकार आसतात तेंचे डिस्प्यूट असतात फॅमिली भितर, ताका लागून तो एनओसी दिवंक शकना. वेरियस आहा थोडे भाटकार, हांव सगळेच भाटकार म्हणना, थोडे भाटकार जे आहात ते बरे भाटकार जे दितात एनओसी कोणाक कोणाक, थोडे मोजकेच आहात ते. पूण आयज काल प्रॉपर्टीचे रेटी वाडल्या कारण फॉर एक्झाम्पल म्हाज्याच मतदारसंघात इतले धुमशाण जाल्ला रियल इस्टेटाचे, म्हणजे मुणकारूय पळयना काय ना, डायरेक्ट काडटात प्रॉपर्टी दिवन उडयतात. सो म्हाका दिसता आनी एक तेंच्यांनी नवीन प्रयोग सुरवात केला. नवीन प्रयोग कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान CRZान कंप्लेनी घालूंक लागले भाटकार. म्हणजे आतां इतले वर्सां पिढ्यान ते मुणकार थंय रावतात. खंय तरी तेंच्यांनी ग्राउंड+1 बांदला आसतले, 2 रूम भाड्याकूय दिले आसतले टुरिस्टीक प्लेस म्हणून, पूण तेचेरूय केस घालूंक लागले इल्लिगल म्हणून. आतां म्हाका एक वायट दिसता जेन्ना एक म्हाज्या मतदारसंघात एक गांव आसा, थोड्यांक कळटले खंय तो एक गांव आसा आनी थंय एंटायर फिशींग कम्युनिटी आनी ते मुणकार. आतां तोच भाटकार एक प्लॉट विकता एका भायल्या मनशाक आनी तो व्हडलो टावर काडटा, परमिशन घेता टावराची, सारकें 5 स्टार हॉटेल. आनी सरावंडींग जी घरां मुणकारांची आहा तोच भाटकार तेंचेर CRZ कंप्लेनी घालता आनी CRZ वयता इन्स्पेक्शन करता. कित्याक कायदेशीर ते करतात. पूण म्हाजें इतलेंच म्हणणें आहा त्या हॉटेलाक CRZ एप्रुवल क्लियरन्स मेळ्ळे आनी त्या मुणकारांक बाबड्यांक ती नुस्तें विकतात वचून बाजारांत, पाटलो नुस्तें विकतात. तेंचे कडेन पयशे डेली कितें मेळटात ते पयशे, आनी ते पयशे तेंचें घर चलता. आनी कोर्टान जर केसी घालतले आनी केसी चलोवपाक पयशे खंयचे हाडटले, ह्यो विशय व्हेरी सिरियसली आहा. सो म्हाजें म्हणणें ह्या रेजोल्युशन प्रमाणे इतलेंच आसा, हे सिंपल करपाचें. सिंपल कशें करपाचें एक सजेशन, तुमी तुमचें लिगल टीम आहा, तुमी कशें बसयतले ते तुमी विचार करा. पूण हांव इतलेंच म्हणटात, जेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट तुजें आहा तेंच्यान तुमी तुमची एंटायर टीम आहा, कलेक्टर आहा, तुजो मामलेदार आहा, सगळे आहात, ह्यो जर कायदो हाडूं शकतात तुमी जाल्यार पळयात. कित्याक तुमी जर मामलेदाराक इन्स्ट्रक्ट करशात एक स्पेशल ह्यो आतां कायदो हाडून मामलेदाराक जर हे इन्स्ट्रक्ट करशात, मामलेदार तलाटी प्रत्येक पंचायतीन प्रत्येक तलाटी आहा जो सगळो रिपोर्ट तेंचे कडेन आसता, काय व्हडलेशें ना, सगळें तांकां खबर आसता. सर्वे नंबरा पासून सगळें खबर आसता. तलाट्याक फक्त एपॉयंट करपाचो एक स्पेशल टास्क टीम करपाची तेच्या वांगडा, आनी एंटायर विलेजीन जे मुणकार आसात तेंचे एक रिपोर्ट तयार करपाचो, इन्क्लुडींग एक्सेस, इन्क्लुडींग एन्सिस्टर पाथवे, मोटरेबल एक्सेस. कित्याक आयज पळयतात मुणकारांक जर कोण सीक पडलो जाल्यार ताका उखलून हाडचो पडटा, कित्याक रस्ते ना, कित्याक भाटकारांनी आडयल्यात. हे भानगडी चालू आहा. म्हणून ताका लागून एक्सेस इम्पॉर्टंट. व्हेहिकल वयता तशी एक्सेस जाय. दुसरे तेंचो रिपोर्ट तयार केलो तरी तो एंटायर रिपोर्ट मामलेदारा कडेन दिवंक शकतात. मामलेदारा कडेन दिलो जाल्यार मामलेदार त्या रिपोर्टा प्रमाणे जे डॉक्युमेंट्स पळयल्या, व्हडलेशे डॉक्युमेंट्स ना, कित्याक सगळ्यां कडेन लायटीचे उदकाचे सगळे डॉक्युमेंट आतां 71 पयलीं जर ते घर आसा, 71 सर्वे जाला, सर्वे प्लॅनारूय लागलेलो आसतलें घर तेचें, पूण ते 71 धरूनच रावं नाका. फाल्यां सगळे भाटकार कितें म्हणटले, 71 जे घर आहा तेच दितात, गव्हर्मेंटान तसो कायदो केला, 71 दिता तेचे करया. पूण तेचे जे भुरगीं आहात, जी तेंची भुरगीं फॉर एक्झाम्पल एका घरान 4 चेडे आहात, 4 चेडे लग्न जाले, भुरगीं जाले, ते घरान रावूं शकना. सायडीक तेंच्यांनी दुसरी घरां बांदल्यात. नाल्यार भाटकार कितें म्हणटलो, 71चोच कायदो केला मरे तुमी, तेच नांवार करून दिया आनी हेचेर डेमोलिशन काडटलो. ते करूं नाका. तुज्या रिपोर्टाचेर जर तेचे सिबलिंग्स आहात ते घरांतले आनी सायडीक घरां बांदल्या, तो मागीर 81 बांदूंक, 91 बांदूंक, 2000 बांदूंक. हे मुद्दाम कित्याक सांगता, नाल्यार हांगासर मेन्शन केलें ते 71चेच करा अशें म्हणटा म्हणून. तशें करूं नाकात. कित्याक जर ते घरान रावता तो ते गांवांत रावन व्हडलो जाला, तेचे आवय बापूय थंय पिढ्यान जल्माक येयले जाल्यार तेचो हक्क थंय आहात, तो हक्क तांकां दिवंकूच जाय. सो ह्यो रिपोर्ट सगळो जर मामलेदारान एकठांय करीत आनी एक तांकां जे मुणकार आहात तांकां तुमी ऑर्डर धाडून दिया पोस्टांतल्यान, तांकां आफया, एक सिंपल फॉर्मेट करा रेडी आनी तांकां सरळ सांगा, हे तुजे बाबा हे मुणकार, तूं इतली वर्सां रावता, ह्यो तुजो सनद घे आनी वच. हेतून कितें जातलें,
बारीक सामान्य मनीस कोर्टान वचोंक शकना. आमी कितले जर कायद्या प्रमाणे गेले मुणकार कायदे प्रमाणे कांयच जावचें ना. आयज प्रॉपर्टी हांव अजून सांगता, अजून तरी सुशेगाद आहात, बरे आहात सगळे जाण आख्या गोंयभर मुणकार, पूण मांद्रेच्यान सुरवात जाल्ली आहा. मुणकारा सकट प्रॉपर्टीज विकपाक सुरवात केल्ले आनी हे सगळे आख्या गोंयभर फुडें फुडें चालूच उरतले. ताका लागून सिंपल कायदो करा आनी मुणकाराच्या नांवार करून दिया तुमी. इजी वे. जावं शकना, जावं शकता, कित्याक जावं शकना? जर प्रत्येक मनशाक खबर आहा तो बाबा थंय रावता, इतली वर्सां पिढी तेचेर रावता, जाल्यार कित्याक ना रावपाक? करूं शकतात आमी. सो सिंपल वेन जर हे करीत आनी तांकां डायरेक्शनान हातीन दीत, हांव तुका सांगता आख्खे मुणकार बरें दिसता. रेव्हेन्यू मिनिस्टरूय कॉपरेट करता आनी म्हाका दिसता आख्खे गोंयचे मुणकार आहात ते आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खूब मानतले. म्हणजे सदांच म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकरान त्या टायमार कूळ मुणकाराचे हे फुडें येयल्ले. आयज खरें गरज आहा करेक्शन करपाची, कित्याक प्रत्येक सगळे कायदे तुमी रेक्टिफाय केले, करेक्शन केले. सो ह्यो कित्याक ना करता, तोच कित्याक चालू आहा? हेतून खूब डावपेच जे पयशेकारां न्हू ते डावपेच सुरवात करतात आनी कशे बिल्डर लॉबीक कशे पयशेकारांक दिवप प्रॉपर्टी ते तेंचे प्लॅनिंग चालू आसता आनी बारीक लोकां कडेन पयशे नासतात. हे लक्षांत घेवंक जाय. सो हे जर सिस्टम आमी घालीत म्हाका दिसता आनी ते तूंच करूं शकता. हे कित्याक ऑपोजिशन सुद्दां म्हणटात तुका प्रेज करतात. ऑपोजिशन वेन्झी म्हणटा कितें, वेन्झी म्हणटा भाऊसाहेब बांदोड्यान तुजे कडेन कंपॅरिजन केला म्हणजे तूं हे करूं शकता, तो जर करूं शकता तूंय करूं शकता. वेन्झी सारको डायरेक्ट सांगूंक शकता ऑपोजिशन आसून, जाल्यार ते कित्याक जावं शकना? सो म्हाका दिसता ह्यो जर कायदो सिंपल करीत जाल्यार म्हाका ना तशें ना ते. सो हे सिंपल वेन करूं येता, तांकां सनद दिवन डायरेक्टली सनद दिया आनी काबार करात. दुसरे आतां थोडे म्हणटले कितें, अरे हे तो उलयता जाल्यार तो मुणकारांक बाकीचे तेंची प्रॉपर्टी कितें करतले? सो ते तुमी लक्षांत घेवचे. फॉर एक्झाम्पल उदाहरण दिता, जर 20,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा आनी तेचें जर घर थंय आहा आनी तो मुणकार, हे कायदो जर करीत जाल्यार तो प्लॉट तेच्या नांवार करून उडया. पूण तेची टेनन्सी जर तेचेर आहा ती टेनन्सी कंटिन्यू उरोवनी. नाल्यार भाटकार कितें म्हणटले, अरे बाबा हे मुणकार दिले सुटलो आपूण, ही प्रॉपर्टी आपली आतां म्हणटले. हे करूंक दिवं नाका, परत त्रासान पडटले सगळे. कित्याक पिढयान पिढयो ते प्रॉपर्टीचेर तेंचेर उत्पन्न केल्ले आहा आनी तो हक्क तांकां मेळपाक जाय. सो स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार फक्त भाटकार न्हू, देवस्थानाची जमणी आहा तितूनय मुणकार आहात, ते कन्सिडर करूं जाय. कोमनीदातांनूय आहात. सो हे सगळे कन्सिडर करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हांव 2-3 उदाहरणां दिता. हे रेझोल्युशन कित्याक हाडचें पडलें आनी हे विचार कित्याक येयले ते. स्पीकर सर, म्हाजी एक स्टायल म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी, हांव कितें करता, एकटोच गाडी स्टार्ट मारता आनी वयता. आनी कोणूय बारीक सादारणसो मनीस आहा पळय वळखीचो, हांव वळखता, हांव कोण बरें हें करता तेंगेर मुद्दाम वयता आनी दनपारचो अचानक जेवपाक वयता तेंगेर. ही म्हाजी मातशी एक डिफरंट स्टायल. आतां एक दीस हांवें गाडी स्टार्ट मारून गेलो. एक जाणटी बायल आहा म्हातारी, ती डेली जात्रेक फुलां विकता आनी हांव सगळे फुलां विकता तांकां कितें ना कितें हें करतात, पूण ती सदांच ब्लेसींग दिता आनी खूब बरी करताली म्हाका. सो एक दीस विचार येयलो तेंगेर या म्हणून. हांव तेंगेर गेलो. ते गेल्यार एक 60-70 स्क्वेअर मिटराचें घर, मातयेचें घर पोरणें. हांव भितर गेलो, म्हाका पळोवन ती आबूज जाली. आमदार येयलो न्हू. आतां कोण बारीक मनशाच्या घरा कोण आमदार वयता केन्ना? गेलो, बोल्ला, आई कशी आहा? बरी आहा म्हणून. जेवणाक जेवपाक कितें केलां काय म्हणाले. ती भियाली, कित्याक सवराक केल्ले. हांवें म्हणलें वाट तूं म्हणलें सवराक. तेणी सवराक वाडटा म्हणून भितर गेली आनी तो दार आसलें ताका कापडां आसता पळय ते अशें धापलेले भितर. दार ना न्हू. सो हांवें जस्ट ती भितर गेले म्हळ्यार पळयलें पळय जाल्यार तेची रांदची कूड आहा न्हू तेका कापेत घातल्या आनी सायडीक चुट्टा लायल्या. हांव ओग्गी बसलो, परत येयलें जेवण हाडलें. हांव जेयतालो. हांवें म्हटलें तुजो प्रॉब्लम कितें आहा तें सांग. कांय ना रे बाबा, आहा रे, चल्ला रे म्हणून. जाल्यार आहा सगळें चलता म्हणून. हांवें म्हटलें पत्रे धाडून दिता म्हटलें. थंय फाटल्यान पत्रे घाल म्हटलें. आतां कितें कापेतीन हांसली म्हाका ती. बाबा रे तुका कितें सांगतलो काय म्हणाल, भाडकार आमकां हात लावंक दिना. आपली पारेत फाटली आसली ती कोसळोन पडली. शेजारचे कोण मदत करूंक सोदताले जाल्यार भाडकारान नोटीस धाडली आपणाक काय शिक्षण ना, न्याय ना, आपले कडेन पयशे ना, आपूण फुलां विकता आनी जोडटा आनी खाता. हांव ओग्गी जेयतालो आनी तिणी लास्टाक म्हाका कितें म्हटलें, बाबा रे जाता जाल्यार हांवें ताका विचारलें, बाबा ही मातयेचे सगळे हें आहा पळय तुका त्रास जायना पावसान? म्हणून पावसान हें सगळें उदकांत बुडटा. जे बेड आहा आपली त्या बेडीचेर वयर चडटा, आमी वयर रावतात म्हणजे आपले चेडूं आनी आपूण, आनी थंयसर रातचे न्हिदतात उदीक भरले जाल्यार आनी सगळो चिखल जाता. आयकता. लास्ट तिणी एकूच म्हाका म्हटलें, बाबा आपले एकूच हेल्प करूं शकता तूं? हांवें म्हटलें कितें? कापार करता ना मुणकार एक 1975 जाला. कळ्ळें न्हू? मुणकाराक 300 or 200 मेळटा. म्युन्सिपालिटी 200, पंचायती 300 or 5 meter from the wall.
और पंचायत म्युनिसिपालिटी एरिया 2 मीटर वॉल एजिमेंटल रायट आसा. तूं रावता मुनगरा सगळें आसा अधिकार आसा फक्त मुनगरा विकपा मेळना. ऑलरेडी कायदा घे तुका हांव दिता. स्पीकर सर जाणटेन म्हाका लास्ट केसी फास्ट स्पीकर सर एकदा स्पीकर सर आमदार अपॉइंट करपाचो हांव काबार करता न्हू. स्पीकर सर ती जाणटी म्हाका हांव जेयतालो ती जाणटेन म्हाका एकूच लास्ट कितें म्हटलें जाणा हेल्प मागली. बाबा रे आपणाक जातालें हेल्प कर. हांवें म्हटलें कितें आपणाक टॉयलेट ना टॉयलेट जातालें बांदून दी. भाडकार काय एनओसी दिता ना. आनी म्हणून लागले आपलें चेडूं वाडलां 10वी कशे भशेन केल्या ती शिकयलां पूण म्हणून लागलें तें वाडलेलें चेडूं आनी घरान टॉयलेट ना. आनी त्या टायमाचेर तिणी तेन्ना सांगलें तेन्ना म्हाज्या दोळ्यान दूख भरलें. कित्याक भरलें रिजन इतलेंच हांव ती त्रासान आहा तिचो प्रॉब्लम हांव दोळ्यान दूख येवंक ना. वायट इतलें दिसलें हांव आमदार आनी थंय गेला आनी म्हाका ती कायद्यान हात बांदून घातल्यात आनी तिका हेल्प करूं शकना. त्या दिसा हांव घरा गेला घरांतल्यान भायर सरोंक ना. म्हणजे विचार अशे कशे रावूं शकतात आनी कशे अशे त्रास करूं शकतात कोणी हे विचार येता. स्पीकर सर एक महिला बायला हितून कॉन्स्टिट्युन्सी 30 वर्सां जालीं लग्न जावन येयलें आनी त्या प्रॉपर्टी विशीं हांवें आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलो. ती रिवर टच प्रॉपर्टी बरी व्हडली प्रॉपर्टी ती मुणकार थंय मुणकार केस चालूच आहा. आतांच सांगतालो भायले येवन डायरेक्ट मुणकारा सकट विकताले न्हू ते मुणकार 2 घरां आहात. भाडकारान खंय तरी भायलो हांगा गोंयांत रावना तेणी डायरेक्ट भायल्या मनशाक विकली प्रोजेक्ट काडपाक. मुणकारा सकट विकली. मुणकार केस चलता तरी विकून ताका कितें केलें तेणी डायरेक्ट पत्रे मारले 64 वाटेंतल्यान. पाथवे आहली गणपती विसर्जनाची ती बंद केली. तिका भितर वचपाक प्रॉपर्टी दिनासले तेच्या घरान वचपाक दिनासले. 30 वर्सां लग्न जावन थंय येयले. तेचो मांव थंय रावला. तेचो मांव जल्माक येयले. तेचो बापूय जल्माक येयला जाल्यार थंयसर बाउन्सर धरून धमक्यो तांकां. म्हाजे कडेन येवन थकले. हांवें कलेक्टर सर मामल्या तिका हेल्प करा. मागीर जेन्ना चवथ येयली चवथी वक्तार वाड्या वयले ते दुसरे सायडीच्या वाड्या वयले गणपती पायतात 50 गणपती रस्त्यार दवरले. हांवें तेन्ना आमच्या चीफ मिनिस्टराक फोन केलो. तेणी इमिजिएटली धाडले टीम धाडली पूण तेणी कितें केलें भायल्या मनशान कोर्टाची ऑर्डर दाखयली आनी ही कोर्टाची ऑर्डर कोणाकूच एक्सेस भितर ना म्हणून. आतां खंयच्या बेजीसचेर तेणी घेतली हे इतलें आसतना देवाक खबर. पूण ही बायल लास्टाक म्हाजे कडेन येवन थकली आनी एक दीस म्हाजे कडेन येवन कितें म्हणूंक लागली. एक दीस येवन इतलेंच सांगलें तेणी की बाई आपूण थकले आपले कडेन पयशे आनीक ना आपले चेडे दोगूय वाडलेले आहात आनी आपणाक भंय दिसता कितें बरें वायट जायत तेंचे कित्याक बाउन्सर्स रातभर थंयसर आसतात आनी कितें करीत सांगोयना. तेणी ते बिल्डरान तांकां 10 किलोमिटर भायर गांवच्या भायर धाकटो प्लॉट घेवन धाकटें घर बांदून दिलें. म्हणजे ज्या गांवांत भुरगीं वयर सरलेलीं शिकलेलीं तेंचें गांव तेंचे कडल्यान काडून घेतलो. हे कोणें काडून घेतलो कित्याक काडून घेतलो. स्पीकर सर 2019 शिवोले ब्रिजाचेर एक व्हडलो एक्सिडंट जाता. त्या एक्सिडंटान आवय बापूय आनी चेडो एक्सिडंटान मरतात. सकाळी फुडें मिसाक वयतालीं शिवोले ब्रिजार 19 आनी ताका एक चेडूं आहा ते मोरजी गांवांत रावता. हांव डेप्युटी कलेक्टर मामलेदाराक सुद्दां तेंच्या घरा कडेन घेवन गेला. 60 स्क्वेअर मिटराचें घर केस चलताले बापूय चलयतालो केस. ते घराची परिस्थिती पळशीत जाल्यार तूं म्हणटलो ह्या घरांत कशें रावूं शकता काय म्हणून. कित्याक भाडकारान कॅमेराज लायले तशे बाउन्सर्स दवरल्यात आनी सरळ सांगता तूं हें करशी जाल्यार हें करतलो म्हणून राव. सो ताका तेची परिस्थिती ताका भितर टॉयलेट ना. घर कोसळटा. दार मोडून पडले. दार मोडून म्हणजे आमी फोर्सफुली वचून दार तरी घालून दिले. सो हे दादागिरी चलता आसतना ते भुरगे आहा ते 35 वर्साचे जाला. आतां प्रॉब्लम इतलो जाता ते कामाकूय वचूंक शकना आनी काय करूंक शकना. लग्नय जावं शकना. कित्याक लग्न जालें जाल्यार घरा भायर वयचें पडलें. कायदो कितें म्हणटा घरान रावपाक जाय. ते लग्न जाल्या उपरांत तिका वयचें पडलें. दुसरें ताका प्रत्येक टायमार केसी कोर्टांत वयचें पडटा केसी हेका म्हणून कामाकूय वचूंक शकना. सो तुका खरें सांगपाचें इतलें वायट दिसता दुख्ख दिसता. टॉयलेट ना इतलें वाडलेल्या चेडवाक टॉयलेट ना. म्हाका लज दिसता सांगपाक ते कितें करता तें आनी तुमकां लज दिसतली आयकपाक. ही परिस्थिती सारकी वायट जाल्ली आहा. स्पीकर सर एक धनगर कम्युनिटी आहा. अजाप दिसतलें धनगर म्हणजे केन्नाच्यान थंयसर रावता. 3 घरां आहात तुया गांवांत. तांकां लायट ना उदीक ना कित्याक भाडकारांनी एनओसी दिवंक ना. आनी इतलीं वर्सां लायट नासतना ती रावल्यात आनी ती भुरग्यांक व्हडली केल्यात शिकयल्यात दिव्याचेर. जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना हांवें हेल्प घेतलो डिपार्टमेंटाचो आनी कशा भशेन तांकां लायट दिली. ती बाबडी जाणटेली म्हणटा लायट येतली मरे कित्याक अशेंच आमकां आश्वासनां दिता लायटूच येयना म्हणून. सो हें कित्याक जाता भाडकार एनओसी दिना म्हणून. स्पीकर सर
आयज आमी हांगासर 40 आमदार हांगासर आहात आनी म्हाका दिसता 40 आमदार आसतना मेजॉरिटी मुणकाराक वोट करतात आनी मुणकारूच जिखोवन दितात मेजॉरिटी आमदारांक आनी म्हाका दिसता आयज आमकां गरज आहा कित्याक आमी पळयतात 5 वर्सांनी एकदां आमी पायरे झरयतात वोटरांचे आनी ते मागीर हेच मुणकार आनी टेनन्सीचे मॅटर घेवन आमची ऑफिसाचे पायरे झरयतात आयज आमकां गरज आहा सरकाराक तेंच्या पांया कडेन वचपाक तांकां डायरेक्ट सनद दिवपाची आनी नावार करून उडोवपाची एक केसी काय नाका कित्याक गरिबां कडेन खंयचे पयशे येतले केसी झगडपाक हें जावंक शकना हे खंय तरी कायदो चेंज करपाची गरज आहा स्पीकर सर आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर स्वामित्व योजना ह्यो एक आख्ख्या इंडियेभर हाडटा खरेंच वालोर कितें स्वामित्व योजना करप म्हणजे कितें म्हणजे जे जमनीक आपूण कसयताले आनी तेंच्या नांवार आसले पूण रेकॉर्ड खंयच ना तो रेकॉर्ड तेच्या नांवार हाडपाचो आनी तांकां कार्ड दिवपाचें ही तुजी जमीन म्हणून हे जर तो थंयसर आख्ख्या इंडियेचें करूं शकता जाल्यार मुणकारा खातीर आमी गोंयान कित्याक करूं शकना आमी कसले कार्ड करया सनदाचे हे तुजे मुणकार चल तूं जालें डिक्लेअर केलें आमी कित्याक करूं शकना आमी करूं शकता म्हाका दिसता हे जर करीत जाल्यार ह्यो इतिहास जातलो आख्ख्या देशभर आमी घरा सकयली जमीन तांकां दितात घर तेंचेच सरकार ते घरा कडल्यान घराचेर हावस टॅक्स घेता उदकाची बिलां घेता लायटीची बिलां घेता आनी आजुनूय आमी सकयले जमनी तेंच्या नांवार करनात गोंया मुक्त जाले 60 वर्सां वयर जाले गोंय मुक्त जावन जाल्यार आयज मेरेन मुणकार मुक्त जावंक ना म्हणजे ते आयज मेरेन गुलामीत करतात म्हणून रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक तशेंच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की मुणकारां मुक्त करा हे त्रास हॅरेसमेंट जाता तो मुक्त करा कित्याक आयज परत सांगता तुमकां बिल्डर लॉबी हे इन्व्हेस्टर अशे येयल्यात सारके ना आतां मुणकारांक सोंपयतले मागीर टेनंटांक सोंपयतले ते कांय पळयनात ते समज भायले स्टेटी आहात येयले गुंडा घेतले मारले काडले भायर म्हणून अशी परिस्थिती आहा स्पीकर सर तेका लागून एक रिक्वेस्ट तुमकां लास्ट हे खंय तरी तुमी ह्यो कायदो असो इजी वे हाडा जेणे करून तांकां मुणकारांक हक्क तेंचो मेळटलो धन्यवाद Requesting all the members to please give your suggestions. Honorable member has already conveyed the sentiments and I think everybody is aligned with the same sentiments. So please finish in 1 minute. स्पीकर सर आमचे कलीग बाबजी धारोलकरान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन घातला आनी तो जे कितलोसो वेळ तेणी जे डिटेल्स सांगला हे प्रत्येक मतदारसंघान सेम इश्यू आसा आमी पळयता की मुणकार ज्यो केसी आसता त्यो टायम बाउंड डिस्पोज जावपाची गरज आसा आमी पळयता खुबदां की एक फॅमिली आसता फॅमिली वाडलेली आसता मुणकाराची ते जेन्ना घर रिपेर करपाक सोदता तेन्ना मुणकार तांकां भाटकार तांकां त्रास करपाचो प्रयत्न करता आनी तांकां समज जर एक सेवरेज कनेक्शन घेवपा जाय तांकां एक वॉटर कनेक्शन घेवपा जाय भाटकार तांकां NOC दिना आनी अशे खुबशे मुणकार ह्या तांकां ज्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय त्यो मेळपा खातीर वंचीत रावता ह्या खातीर केन्ना केन्ना आमी पळयता की भाटकार घर विकता भाट विकता मुणकारांक कांय खबरच आसना आनी जो कोण भाट घेता तो कंपाऊंड वॉल घालपाचो प्रयत्न करता आनी अश्यो केसी मागीर जाता भाटकार मुणकार आनी जो कोण जागो घेतला तेंच्या मदीं झगडी जाता आनी मुणकारांक जे कितें न्याय मेळपाचो आहा तो थंय मेळना आनी खंय तरी मुणकार वंचीत रावता ह्या खातीर जो पर्यंत मुणकाराच्यो केसी ह्यो पेंडींग आहा त्यो डिस्पोज जायना तो पर्यंत भाटकारांक हो जागो विकपाक मेळना अशें कितें तरी एक कायदो काडपाची गरज आसा आनी जे आमचे नीज गोंयकार हे मुणकार आसा ह्या मुणकाराच्यो ज्यो केसी आसा त्यो टायम बाउंड जर आमी डिस्पोज केल्यो जाल्यार तांकां खरें आमी सरकार न्याय दितलो आनी आमी त्या मुणकारांक आमी न्याय दितले अशें आमी समजता डॉक्टर शेट्टी स्पीकर सर आतांच जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन म्हजे ऑनरेबल कलीग जी धारोलकारान केला खरेंच खूब म्हत्वाचें आसा आनी त्यांनी इन डिटेल एक्सप्लेन केल्लें आसा जशें हो मुणकार जो इश्यू आसा हो खूब इम्पॉर्टंट इश्यू आसा म्हाका दिसता प्रत्येक तालुक्यान वचत त्या मामलेदारा कडेन हे केसीस डे बाय डे पायलींग जायत आसा हो जो ॲक्ट आसा तो 1975 ॲक्ट आसा आनी तेचेर मुणकार म्हणजे तेंचें डेफिनेशन क्लियर कट आसा मुणकार म्हणजे कितें जो मनीस ते एका घरान रावता ऑन अ प्रॉपर्टी वीच इज ओन बाय अ लँडलॉर्ड विथ द कन्सेंट ऑफ द लँडलॉर्ड आनी सेक्शन 8A ऑफ मुणकार ॲक्ट कितें सांगता पर्सन हू हॅज बीन रजिस्टर्ड एज मुणकार तसो ताका मुणकार म्हणनात अंटील द पर्सन इज डिक्लेअर एज मुणकार आतां हें डिक्लेरेशन दिवपाक
मामलेदाराक कितलोसोच टायम लागता. हातूनच सगळ्यात व्हडलो घोळ कितें आसा, जशें उद्यो आमचे मिनिस्टर रवी नायक सरान सांगलें की मुनकाराक एंटायटल आसा 300 स्क्वेअर मिटर लँड ऑर 5 मिटर अरावंड हीज आयज, आनी म्युन्सिपाल्टी एरियेक 200 मिटर घराक जागा आनी 3 मिटर अरावंड द ड्वेलिंग हावस. मामलेदार इज द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. ह्या मामलेदाराचेर ताका टायम बाउंड फ्रेम दिवपा जाय, एक स्पेसिफीक 3 इयर्स दिवपाची आनी ताचेर कोणी तरी सुपरविजन आसपाची. आनी खुबशे फावटी कितें 2 सेपरेट प्रोसिडींग आसा, डिक्लेरेशन आनी परचेज प्रोसिडींग, ही 2 आसतात. सरकारान विचार करपाचो डिक्लेरेशन आनी जी परचेज प्रोसिडींग आसा टू क्लब प्रोसिडींग करपाची, जाल्यारच ते फास्ट जातले. केन्ना केन्ना डिक्लेअर जाता तो हें म्हणून मुनकार, पण ताचें सगळें फायनल जायना. सेकंडली केन्ना केन्ना मामलेदारान जरी ही ऑर्डर पास केली, एक खंयची तरी पार्टी खूश नासता, आयदर मुणकार किंवा भाटकार, तो मागीर हायर कोर्टाक वता आनी अगेन तो म्हणटा तशेंच ते 50-60 वर्सां कितें जाता, कोण खूश नासता आनी ते ड्रॅग ऑन जाता. खरेंच सरकारान हाचेर विचार करपाक जाय, कित्याक मोस्ट ऑफ द मुणकार जे आसता त्यांची परिस्थिती खरीच नासता आनी खुबशे फावटी मागीर कितें करता ते भाटकार, तांकां जर आनी हल्लीचो इशू कितें जाला गोव्यात आनी खास करून पेडण्यान बी, म्हणजे सगळ्याकूच जागेचो इतलो भाव जाला, कोणी भांगार मागला दिता, जागा कोण दिना, आनी त्यामुळे मागीर झगडी जातात आनी तो भाटकार येता आनी त्या मुणकाराक कसो तरी भायर काडटा, तुका कोणाक 15 लाख दिता, 20 लाख दिता आनी एकदां जागा विकून सोंपता. म्हाका दिसता जीद हे असले प्रॉब्लेम खूब फेस करता. आमच्या बिचोलेन इतली म्हारग जावंक नासा, हांव व्हडले फेस करना, पण म्हजी सरकाराक सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, हे जे सामान्य मनशाचे इशू आसा हाचेर सरकारान खूब भर दिवपाक जाय, हाचेर डिटेल SOP करपाक जाय आनी हाचेर स्पेशल, जशें आमच्या मुख्यमंत्र्याचें हांव खरेंच अभिनंदन करता, सॅटर्डे सुद्दां आमचे मामलेदार केसीस घेताले, स्पेशल जॉयंट मामलेदार दवरपाचे आनी तांकां टास्क दिवपाक जाय की बाबा ह्या टायमान ते डिस्पोज करचे. जशें कोर्टांनी जजांक कशें जर केसीस डिस्पोज केले जाल्यार तांकां पॉयंट्स दिता, सो ते पॉयंट्स दिवंक जाय. आनी हे जर अशी जर आमी एक सिस्टम करीत टायट की बाबा ना तूं अशें काम करपाकूच जाय आनी कोणी तरी सुपर, जाल्यार जे केसीस जातले आनी आमच्या खरेंच मुणकारांक न्याय मेळटलो. मुणकारांक न्याय मेळपाक जाय ह्या मताचो आमी न्हू, म्हाका दिसता आमचे सगळे कलीग हेचेर ठाम आसा. जस्टीस ही सगळ्यांक मेळपाक जाय, हेचो अर्थ आमी खंयच्या भाटकाराक त्रास करचे म्हणना, पण मुणकाराक न्याय मेळपाक जाय तो निडी आसता सगळ्या. देव बरें. Viresh Bargu. स्पीकर सर, हांव उबो रावला, आमचो कलीग जीत आरोलकराचो जे रेजोल्युशन मूव केला रिगार्डींग मुणकार, रायट टू मुणकार्स. स्पीकर सर, हांव मुद्दमून सांगपाक सोदतां, जो मुणकार एक्ट येयल्लो तो जो रायट मुणकारांक रायट आसा तो प्रोटेक्ट करपाक लागून येयल्लो. सामान्य समाजाचे लोक आसा, बहुजन समाजाचे लोक आसा, तांकां खंय ना खंय जो अधिकार मेळपाक जाय त्या अधिकाराक लागून काडलो. आनी तो सुरवातीक हांव मुद्दमून उल्लेख करता ते म्हणजे शशिकला काकोडकर जी आदली मुखेलमंत्री आसली आनी एकूच वुमन जी मुखेलमंत्री आसली तेंच्यांनी हो जो मुणकारियल एक्ट जो आसा तो इम्प्लिमेंट केलो. आनी म्हाका दिसता आमचो सद्याचो मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक हो त्या टायमार तेंच्या वांगडा उपस्थित आसलो. त्या टायमार तेंच्यांनी ह्या मुणकार एक्ट हाडपाक लागून तेंचोय खूब हातभार लागलेलो आसा. तेज्या पयलू जी कोर्टान मॅटर चलताली तेन्ना पासून आमचो मिनिस्टर जो आसा रवी नायक बाब तेणेनूय हातभार लायला आनी गोंयचे जनतेक न्याय मेळपाक जाय आनी जे सामान्य समाजाचे लोक जे आसा खरेंच तांकां गरजेवंत लोक आसा, जशें जीत बापान सांगलें आनी तेणेन उदाहरणां दिली की कशें आजून पर्यंत आमचे जे बारीक समाजाचे लोक आसा तांकां आजून पर्यंत त्रास जाता. आनी मुणकार एक्ट त्याच कारणाक लागून हाडलेलो की खंय ना खंय तो बेनिफीट जो 300 स्क्वेअर मिटर जो जागो आसा विलेजीन जावं 200 स्क्वेअर मिटर आसा म्युन्सिपाल्टीन हें मेळचें म्हणून. आतां 1975 हो एक्ट जालो, हो एक्ट येयलो आनी आयज आमी आसा खंय, आयज आमी आसा 2025 आनी 2025 वर्सा पासून आजून पर्यंत जो मुणकारेल केसीस आसा ह्यो पेंडींग आसा. आतां 2024 तुमकां सांगता स्पीकर सर की पेंडींग ज्यो केसीस आमी LAQ घालून मागलेल्यो तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळलें की 4804 ज्यो केसीस आसा त्यो पेंडींग आसा. नॉर्थ गोवान 2697 आनी सावथ गोवान 2107
इतल्यो केसीस स्पीकर सर पेंडींग आसा. आतां एखाद्यो मातशे कमी जाले आसूंक शकता, पण स्पीकर सर हांव एक सांगता की बाकीचेय कलिग्स आमचे तांकांय जाणीव आसा की आयज प्रत्येक म्हटल्यार आमकां पासून कितलेशे जाण मेळपाक येता. आयज हांव सांगपाक सोदता, आमच्या मतदारसंघान एकटो म्हाका परत परत येवन मेळटा, तेजी 35 वर्सां केस पेंडींग आसा. स्पीकर सर ना हांव मुद्दम जशनली न्हू, आमकांय खबर आसा, सगल्यांक खबर आसा स्पीकर सर ना केसीस पेंडींग आसा. मुद्दम सांगता की आयज खंय ना खंय आमकां ह्यो ज्यो केसीस आसा ह्यो टोटल काबार करपाक जाय. आतां लास्ट टायम हेच्या पयलू पासून सीएमान एश्युरन्स दिल्लें, मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की ह्यो केसीस आमी काबार करतले, बेग्यानच्या बेगीन क्लियर करतले म्हणून. बट आजून पर्यंत जाल्लो ना. आनी एक सांगूंक सोदता स्पीकर सर, आयज खंय ना खंय दिल्लीकार हे जी दिल्ली लॉबी आसा ही येयल्ली आसा आनी ह्यो जो जागो आसा हो मुणकारां सकट घेता. मुणकारांक कांयच खबर ना, मुणकार थंय केसी झगडटा आनी हांगा जागे गेलो. आतां स्पीकर सर हितून जो न्याय आसा हो मुणकारांक मेळना. बारीक लोक जो आसा तो थंय वयता, परत परत मामलेदारा फुड्यान नाचता. मात क्लियर ज्यो केसी जावपाक जाय, टायमली क्लियर जावपाक जाय, त्यो स्पीकर सर अजून जावंक ना. आनी तेकाच लागून जो रोड आसा, एक्सेस पाथवे आसा, हांव आमच्याच नेवरा पंचायतीची सांगता स्पीकर. आतां रिसंटली एकटो जो देल्लीकार आसा तेणें एक जागो घेतला आनी तो जागो घेवन तो प्लॉटिंग डेव्हलप करता. आयज खंय ना खंय तो जागो जो रोड आसा तो पयलूच्यान आसा स्पीकर सर. मात आजून पर्यंत तो रिजनल प्लॅनान दाखोवंक ना स्पीकर सर. आजून पर्यंत तो जो मुणकारांक रोड वयता तो आजून पर्यंत दाखोवंक ना. हें स्पीकर सर कित्याक लागून जाता, आयज खंय ना खंय रेव्हेन्यू ऑफिसर जे आसा तेंच्यांनी हे रोड आनी एक्सेस पाथवे हे नोटिफाय करपाक जाय. आयज सदांच स्पीकर सर झगडी जाता, ते काडटा आनी पुलीस स्टेशनार धाडटा. सो हेका लागून खंय ना खंय हो जो कायदो आसा हो कायदो सारको इम्प्लिमेंट करपाक जाय. रेव्हेन्यू ऑफिसर हांव परत एकदां मागता की आमकां स्पेशल रेव्हेन्यू ऑफिसर जावं स्पेशल जो मामलेदार आसा जावं डेप्युटी कलेक्टर हुएवर इट इज तांकां अपॉयंट करपाचें तालुका वायज आनी तांकांच दवरपाचें. कित्याक आयज कितें जाता, मामलेदारांक खूब हजारांनी कामां आसता, फाल्यां तांकां खंयचे कामां दिता, मागीर ते तितून बिजी उरता. स्पीकर सर हें जावपाक जायना आनी ताकाच लागून हांव डिमांड करता की स्पेशल मामलेदार अपॉयंट करचो एवरी तालुक्यान आनी तेन्नाच खंय ना खंय ह्यो केसी क्लियर जातल्यो. तो क्लियर जाले म्हणटकच ताका दुसरे कामाक लाया, तेच्या पयलू ताका दुसऱ्या कामाक लावपाचें ना. प्लीज हांव मिनिस्टरा कडेन तशेंच सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता, हें जाल्यार ह्यो केसी क्लियर जातल्यो, ना ह्यो केसी अश्योच पेंडींग उरतल्यो. दिलायलो लोबो. I rise to support the demand brought by my colleagues, Shri Ajit Arolkar MLA. As said by my colleagues, I will keep it very short. It should be time bound. आणि आताच सांगला ते प्रमाणे आमच्या मामलेदाराक स्पेशल असिस्टंट मामलेदार दिवंक जाय, ओन्ली टू लूक आफ्टर मुणकार केसीस. आणि तांकां आनी एक्स्ट्रा ड्युटीज दिवंक फावना. इलेक्शन टायमार प्रॉब्लम कितें जाता ते इलेक्शन ड्युटी आनी कसल्यो ड्युटी आनी मागीर ते केसीस थंयसरूच उरता, तारीख पे तारीख. सो तांकां फकत मुणकार केसीस हँडल करूंक दिवंक जाय. दे शूड नॉट बी गिवन एनी अदर दीस. As far as Health Act is concerned, if you can coordinate with the Health Minister and the Chief Minister. As per Health Act, तूं मुणकाराचें घर आहा जाल्यार ताका इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर दिता, पूण दे टॉयलेट फॅसिलिटी इज नॉट प्रोवायडेड फॉर. थंयसर तो भाडकार येता आनी टॉयलेट फॅसिलिटी दिवंक जायना. सो दीस 3 थिंग्स अंडर हेल्थ एक्ट भाडकाराचें ऑब्जेक्शन पासून आहा जाल्यार तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी दिवचे. Until and unless as court case सोपली म्हणटकूच then that time you all see whether he really is the owner. But till then, as long as he is residing in that house, he should be given along with light and electricity and water, even the toilet facility, because these are the basic needs when a person is staying in the house. Thank you, Speaker, sir. Because sir, आयज आमचे कलीग जीत आरोलकरान जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें आसा ताका सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, जे मुणकारेल एक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन जे बील जालें 1975, तेजे नंतर ते 2009 एमेंडूय जालें. पण खंयच्याच गव्हर्मेंटान जशें जास्तीत जास्त लोकांक हेजी बेनिफीट जातली अशा तरेचे एमेंडमेंट आजून पासून हाडूंक ना. म्हाका दिसता स्पीकर सर, BJP लेड गव्हर्मेंटा कडेन एक व्हील आसा
की अशा तरेचे प्रश्न कशा तरेन डेल्ट करप हें हांवें दाखोवन दिल्लें आय वॉन्ट टू मेक अ मेन्शन हियर our BJP led government under the leadership of late Manohar Bhai Parrikar त्यांच्यानी प्रोटेक्शन बिल एक हाडलें आनी हें हाडलें तें खासा करून जे एबोल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप एंड ग्रांट ऑफ लँड एक्ट 2014 अशा तरेचें एक बिल हाडून प्रोटेक्शन दिवपाचो गोंयकारांक एक हेल्प केलें त्याच धर्तीचेर आयज आमच्या ह्या वाठारांतल्या गोंयच्या लोकांक साल्वार करतलो जाल्यार एक ड्रास्टीक स्टेप आमच्या गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता स्पिकर सर. आमकां दिसता आमचें गव्हर्मेंट ह्या बिलीव करता आनी हे एथिक्साचेर चलता. सर्वे भवंतू सुखीन आहा म्हणजे सगळे सुखी जावपाक जाय ह्या उद्देशाचेर आमचें गव्हर्मेंट काम करता. पूण हांव गव्हर्मेंटाचें आमच्या एक मॉरल बूस्ट करपाक लागून सांगता की अशा तरेचे बिल किंवा एमेंडमेंट आमच्या ह्या मुणकारेल एक्टांत हाडप ही आयज काळाची गरज आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की हेच्या बद्दल एक डिटेल स्टडी जावपाक जाय. सगळ्या तालुक्यांची तालुका वायज डिटेल स्टडी करपाक जाय. कितल्यो केसी आसल्यो, कितल्यो पेंडींग आहा, कितल्यो रिसॉल्व जाल्ल्यो आसा आनी वॉट इज द रिजन. आयज स्पिकर सर जेन्ना उलयता आसतना आमदार मातशी स्टडी करची म्हजी रिक्वेस्ट. कित्याक मये जे आसा टोटल एवाक्यू प्रॉपर्टी आशिल्ली ती पूण आतां कितें जालां तेजे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी लागल्या आनी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी लागल्या नंतर ती गव्हर्मेंटान ती आपली न्हय म्हणून ती गव्हर्मेंटान पळय कोर्टान दिला की ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी न्हय ती एवाक्यू प्रॉपर्टी आनी ती कुंज म्हणून तेंची प्रॉपर्टी ती आनी तांकां मुणकार एकटा कळकळीत लागता. पूण इथेच गव्हर्मेंटाचे सर्वेचेर नांव लागला तें काडपा जाय. ओके बिकॉज हांव मया बद्दल उलयनासलो ना ना तो सेपरेट. हांव मया बद्दल उलयना, गोंया बद्दल गोंयकारा बद्दल उलयता की गव्हर्मेंटाक आमच्या व्हील आसा हे दाखोवन दिवपाक लागून हांव एक संदर्भ एक मेन्शन केल्लो की आमच्या गव्हर्मेंटान अशें बील हाडलां हे सांगपाचो प्रयत्न केल्लो स्पिकर सर. तर आयज हांव अर्ज करता गव्हर्मेंटा कडेन की डिटेल स्टडी करची तालुका वायज कितल्यो केसी आसल्यो पेंडींग, कितल्यो रिसॉल्व जाल्ल्या आनी कितल्यो पेंडींग आसा आनी हेजेर एक गव्हर्मेंटान क्वीक एक्शन घेवपाक जाय. फास्ट ट्रॅकाचेर घालून गव्हर्मेंट मशिनरी लावपाक जाय, स्पेशल अपॉयंट करपाक जाय. एक्सक्लुझिवली जो स्टाफ आसतलो तो ह्याच कामा खातीर एक्सक्लुझिवली अपॉयंट करपाक जाय. तांकां आनीक खंयचेंच काम दिनासतना आतां सगळे कळीग आमचे उलयल्ले आहा की हें काम तांकां एक्सक्लुझिवली दिवपाक जाय आनी ह्यो बेगींतल्या बेगीन केसी सॉल्व करपाक जाय. थँक्यू स्पिकर सर. Speaker sir, without being repetitive, I stand to support what Jeet Arolkar is requesting in this resolution. It is quite straightforward and it is the need of the hour. Endlessly we can talk, but it is just a repetition of what we talked last year. This resolution has been raised by Mr. Kedar Naik on 9th February 2024. Today is 7th February 2025. एक वर्ष पयली, the resolution says that the House unanimously resolves that the government conclude all the pending cases under Agriculture Tenancy Act and Munkar Act in a time-bound manner by setting a upper time limit. This will give relief to thousands of Goans who are fighting legal battles for their rightful claims. Speaker sir, हे आनी आयच्या रेजोल्युशनान कांय फरक ना. फरक इतलोच आहा की जो सरकार जीत सपोर्ट करता, जो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणटा ते सरकारान बाउन्सर आतां गांव चलयतात, चड करून तांचो तालुका चलयतात. हें डिफरन्स आहा स्पिकर सर. आनी कांयच डिफरन्स म्हाका मेळना. हेंच रिजोल्युशन स्पिकर सर तुमचें हांव लक्षांत हाडूंक सोदतां की हीच रिजोल्युशनां पयलीं पास केल्लीं तुमी परती हाडूंक जायना. एक वर्स जालें एक्झॅक्ट रिजोल्युशन पास केलां, बाब केदार नायकान पास केलां
आनी 1 वर्सा नंतर आमी म्हणटात की मुख्यमंत्र्यान येदें व्हडलें काम केलें, बरें केलें, अशें केलें, तशें केलें, आनी कितें केलें? त्या मुणकारांची स्टेट तशी आहा. आनी तेन्नाय मंत्री बाबूश मोन्सेरातूच आशिल्लो रेव्हेन्यू मिनिस्टर. आतां इशू कितें आहा हांगा की स्टेटस रिपोर्ट जाय. स्टेटस रिपोर्ट कितें? अश्युरन्स कितें दिल्लें? अश्युरन्स दिल्लें अशें की आमी टायम बाउंड मॅनरान एक अपर टायम लिमीट म्हणून सेट करतले आनी स्टेटस रिपोर्ट आसतलो. ट्रेडिशनल एक्सेस म्हणटा तो सिनियर मेंबर बाब रवी नायकान सांगिल्लें आहा. इजमेंट रायट म्हणटा ते एक्टान आहा. आनी पयलें म्हणटा तें जें कितें जमीन आहा 300 आनी 200 ते एक्टान आहा. आतां 1971 खंयच्यान आयलें हें म्हाका मातशें समजूंक ना. अरे कट आउट डेट एक्ट आयला 71 खंयच्यान आयलें? लॉ मिनिस्टर शूड क्लॅरिफाय ऑन दीस. I have not understood this part. Act came in 75. From where you all are coming to 71? Yeah. But you are just moving a bill now which is talking of prospective, not retrospective. But how you can bring from 75 to 71? Act billus ayla, actus ayla 75. Anyway, forgetting, I am not talking the legalese. Advocacy करना. सादें आहा स्पीकर सर. हाका मंत्र्यान एक एश्युरन्स दिवंक जाय की आपूण एक स्टेटस रिपोर्ट दितलो आनी एक मॉनिटरींग मेकॅनिझम घालतलो दुसरे असेंब्ली सेशनाचे पयलीं. इतलेंच रिजोल्युशन, इतलेंच आमकां एश्युरन्स जाय. उरिल्लें आमी सपोर्ट करतात, जें कितें म्हणटा तें आमी सपोर्ट करतात. आमी म्हणटात की चड मामलेदार घाल, बेगीन त्यो केसी काबार कर. हें आमकांय जाय, तुमकां जाय तें आमकांय जाय. आमकांय मुणकार निवडून दितात. सो सगळे आमी बी तुमचे बरोबर आहा हातून. पूण फक्त एक की 1 वर्सान हे सरकारान कांयच केलें ना हें तुमचेच आमदार सिद्ध करून दितात. हें सरकारान तकली सकयल घालून मान देंवन एक्सेप्ट करचें पडटलें. थँक्यू स्पीकर. राजेश फळदेसाई. तेंच रिजोल्युशन 1 वर्स पयलीं पास केलां. क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर. नाही फाटल्या आसा जर ती चड उलोवपाची गरज ना की 2 मिनटान उलयता. हां. I rise to support the resolution tabled by Honorable MLA Jeet Arolkar on providing relief to Munkars. Speaker sir, this issue is crucial and I congratulate Honorable MLA for highlighting this. Despite all measures taken, there has been no speedy disposal of cases pertaining to Munkars. Several of the Munkars have not been granted the Munkara rights. As a result, they cannot undertake any repair, renovation of houses, work of their houses. Exactly 1 year, Honorable Minister for Revenue has stated in this assembly that 91 cases has been disposed by Mamladars on Saturday sittings. 2,485 tenancy cases and 2,059 Munkar cases were still pending, which means more than 4,500 cases were pending. I would like to know how many of these cases were resolved and how many new cases were taken up. The other issue that Munkar faces is their traditional access are blocked. Speaker sir, there was a committee appointed to suggest measures to provide access to public and residents. I request that the recommendation made by this committee be implemented to ensure free and fair access to traditional footpath to houses, fields and other utility places. Thank you. Yes. Sri Venji Vekas. एक स्पेसिफीक इश्यूज जाता वेन इट कम्स टू दीज मुणकार्स. भाटकार जे आहाय ते भाट दिता रावपा म्हूण म्युच्युअली दिता, पूण ते म्युच्युअली डील म्हणटरी जायत जाण भाटकार सेल डीड कोताय आनी ती सेल डीड मामलादारा बरें गेल म्हणटरी मामलादार कितें कोता, ही पुट्स युअर नेम इन द ऑक्युपंट कॉलम. ऑक्युपंट कॉलमाचेर तुगे नांव घालता, बट ही डज नॉट वॉन्ट टू रिमूव द मुणकार्स नेम फ्रॉम द अदर रायट्स कॉलम. सो आय थिंक हेजेर काम करपाची गरज आहा. बेस्ड ऑन सेल डीड वी शूड अलाव दी मामलादार्स टू मेक शुअर दॅट ते मुणकारागे जें नांव आहा ऑक्युपंट कॉलमाक घालचें आनी ऑन बेसीस ऑफ द सेल डीड टू रिमूव इट फ्रॉम द अदर रायट्स कॉलम. हें जरी तरी आमी सॉल्व कोता जाल्यार टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ कोर्ट. आय होप वी आर अंडरस्टँडींग वॉट आय एम ट्रायंग टू से. हो प्रोसेस जरी तर आमी क्लियर करता जाल्यार थ्रू सेल डीड वी शूड एबल टू फायंड अ सोल्युशन दॅट अदर रायट्सान तुगेलें तें नांव तें आहा तें काडपाक आनी ऑक्युपंट कॉलमांत तें नांव घालपाक. जाल्यार प्रोसेस सिम्प्लिफाय जाता आनी मुणकार केसीस फास्ट रिजॉल्व जावपाच्यो 100% चान्सीस आहाय. दीस शूड गो ऑन रिकॉर्ड. आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू वर्क ऑन दीस स्पेसिफीक वॉट आय हॅव सेड
and I think we can resolve the problems. Another thing is, जेन्ना पुसान मुंडकारा गेले इश्यू सॉल्व जायना, बाकरा गेले आनी मुंडकाराले आदले तेंपा तांकां रावपा दिल्लें, तेन्ना 1.5 मिटरां वाट सोडली. आतां 1.5 मिटरां वाटेन कांयच जायना. It is becoming a nightmare when people have to rush to a doctor, ambulance हाडपा जाय, गाडी हाडपा जाय. So right to ambulance, पांय वाट आनी पांय वाट म्हणटाय तो टॉपिक काबार करपाचो. रायट फॉर एम्बुलन्स, डांबराव रस्तो म्हणना तुका हांव, पूण वाट 3 मिटराची प्रत्येक मुंडकाराक दिवपा जाय. बाकरान हुंच्यानूच जाल्यार हुंच्यान तेंटी वाट सोडपा जाय. हें आम रिजॉल्व करपा जाय. गोंयभर सगळ्यांक म्हाका दिसता हें प्रॉब्लम सॉल्व जातली. श्री अल्टनी कोस्टा. Speaker sir, I rise to support the private member resolution by my colleague Jeet. Speaker sir, Bab Jeet na and Bab Vijay na. ये resolution लोच्या पयलीं म्हाका दिसता एक पॉयंट बाब विजयान 4 पुसा तरी बॉन्सर म्हळे तेगे एक रेजोल्युशनान जे उलयता आसतना आनी जितान म्हाका दिसता 10 पुसा तरी बॉन्सराचे उलयलो. सो गोवन्स हॅव टू लीव अंडर थ्रेट ऑफ फियर ऑफ बॉन्सर्स. हांवें बाब जिता कित्याक ही इज फ्रॉम द रुलींग. जेन्ना आमगे सरकार येतलो 27 तेन्ना आमी हो बॉन्सर कल्चर म्हणटा आमी काडटले. दीस आय वॉन्ट टू एशो बाब जीत, कित्याक बॉन्सर म्हणटा गोंय चड जाले. स्पिकर सर, हांव थोडेशे पॉयंट सांगता, एक 2 पॉयंट which आमगे बाब क्रुजान आनी दुसऱ्या मेंबरान सांगलां. गेल्या त्या वर्साक इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी ऑनरेबल मिनिस्टर हॅड एश्योर्ड अस दॅट विथ ताबडतोब हे जे मुणकार जे इश्यूज आय केसीस आय तो सॉल्व जातल्यो. म्हणटा तो आज पासून जालो नाही आनी आय होप एटलीस्ट नाव ही वील सी दॅट द केसीस हॅव बीन सॉर्टेड आउट. हांव एक मुद्द्याचेर मुद्दम उलोवपाक सोदतां. जे लास्ट 1.5 months जायत जाणांक हे इश्यू येयला रिगार्डींग दॅट EHN numbers and IL ते नंबर्स दिता तेका लागून. I am not supporting those illegal houses or any numbers, but हांव कितें म्हणटा, जे मुणकार आहाय तेमी आज जेन्ना घर कंप्लीट केली तांकां बाबडे आतां लायट उदक मेळना. आय एम नॉट सेयिंग टू गिव नंबर्स टू दोज हावजीस और स्ट्रक्चर्स वीच आर बिल्ड इन इलिगल प्लॉट्स सब डिवायडेड केले तांकां दिनाका. बट हे मुणकार जे आहाय तांकां म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर मातशें हेजेर आयकोचें की हेंकां तरी त्या नंबरांक तांकां लायट आनी उदक दिचें. हे मुणकार आहा तांकां यू डोंट गिव टू अदर्स इलिगल प्लॉटां बीन गोवोरमेंटान दिनाका. बट ताबड कांय नासतना 1 म्हयन्या भितर आतां तांकां सगळें घर बांदलें, तें आपणा रूम बांदले, तांकां लायट उदक मेळना. डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां नोटिफिकेशना प्रमाणे वी कॅनॉट गिव लायट एंड वॉटर कनेक्शन. सो ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज सी दॅट एटलीस्ट फॉर दोज कायद्या मुणकार तें ल्हान घर बांदलां तेंगे हितूंक तांकां हें दिवपा जाय. म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी सिरियस एंड गव्हर्मेंट हॅज टू एक्ट ऑन इट. श्री रुद्र फर्नांडीस. 27 येतो मरे सरकार. Speaker sir, I stand to support the private resolution bill by Jeet Arolkar. Speaker sir, हो जो बिल हाडला बऱ्यांतलें बरें बिल. हे मुणकारांचें बिल हाडलां. हे केशीच्या बद्दल हे जाता तितले बेगीन तेंचे केशी एक टायम लिमीट धरून तेंचे केशी काबार जावंक जाय. तशेंच एक्सपिडायट करून. आनी कितें आसता जेन्ना थोड्या लोकांक टॉयलेट बा जाय आसता आनी खूब जाण हिंगा उलयले की तेंचे कडेन नंबर आहा, लायट आहा आनी उदीक आनी टॉयलेट ना म्हणून. कित्याक एक रिक्वेस्ट आहले की तांकां आतां सांगपाचें की घरान भितर टॉयलेट घाला. कित्याक भायर तो टॉयलेट घालूंक वचत जाल्यार भाटकाराची NOC लागता. आनी NOC घरान भितर घालपाक भाटकाराची NOC घेवपाची गरज ना. आतां भायर वचपाचे दीस आतां गेले. आदीं कितें जातालें, टॉयलेट आसतालें भायर आनी लोक मागीर भायर वचून टॉयलेटीक वयताले. आतां कितें जालां, आतां टॉयलेट सगळे घरानूच आसता आनी हे टॉयलेट घरांनीच तर घालीत जाल्यार खुबशे प्रॉब्लम हिंगा सॉल्व जातले. तशेंच उदकाचे, लायटीचे तुका हेल्थाक की फॅसिलिटीज दिलेली आहा तांकां टेम्पररी तांकां लायट उदीक दिवपाक. त्यो फॅसिलिटी घेवन गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तांकांय बरे आसले बरे फॅसिलिटी दिवन तांकां सेफगार्ड करचे आनी तेंचे रायट सांबाळचे. थँक्यू स्पीकर सर. येस सर. एक स्पीकर सर, बिगर स्पीकर देन मी. हांव पयलीं उलयतां. मायकल इज अ लिडर ऑफ नॉर्थ गोवा. माय बारीक लिडर. आय स्पीक फर्स्ट. स्पीकर सर, येस. हो एक टॉपीक सदां उलयताय आनी हांव जावन एजसान लायत पाट डिस्कस केला. हांव एक भाटकार पूण मुणकार कायद्याचेर उलयतां. हांव कित्याक उलयतां, आमचे असो भाटकारान जायत बड भाटकारान आपणाय मुणकारां बरो कुयदाद केला. सगळ्यान केला.
आमगे घराण्यान सदां बरें केलां ताका लागून चड देखून उलयता. वॉट जीत इज टॉकिंग इज द अदर सायड ऑफ इट. म्हणजे मुणकार आहाय जे भाटान मुणकार आहाय ते मुणकारान जो तर एप्लिकेशन केलें मामलेदाराक ताका भाटकार धमकी दिता. कितें धमकी दिता? ताका पयशे ते रोड बंद करता, ताका तो घरांतू भायर सरपा दिना. आमगे वद्दान भाटकार आहाय जे मुणकार आहाय 300 नी 500 नी 1500 घेवन बसलाय, भाटकारा भितर सरोन दिनाय. आसताय तुमी एसो मुणकार आहाय जे भाटकारा भितर सरोन दिनाय, ते दादागिरी करताय. हिंग आहा रेव्हेन्यू मिनिस्टर, तो कितें म्हणटा? I cannot force the munkar to come and make an application before me. The munkar has to come and make an application. Now you have two bang opposite situations where a munkar, if he makes an application, Barka threatens him. There I have a property where munkar is occupying 5,000 out of the 5,000 and he is not allowing the Badkar to come in. How to solve this problem? That said, Badkar will be happy. If the munkar comes, if you make a law where the munkar will be given 300 or 500 by right, he gets all the other property free, he will be happy. Here, the Badkar is using entire full force. Munkara tesh dorpak. Ani आता new situation तयार जाला North Goa where Badkar काटा बाट डायरेक्ट विंगिता. मुणकारा सुद्धा घेन एक बोर बिल्डर तो बाउन्सर घालता आनी कित कोत्ता. बाउन्सर घालता डोंट टेक इट लायटली. हेजेर हांव 2 मिनटां स्पीकर सर म्हाका उलोवपा दी. भाडकार म्हणटो बिल्डरा दिता, तो बिल्डर काडटा तेगे नांव घाता फॉर्म 149 आनी तो भाडकार जाता. तो डेल्लीवालो जावं हुंयचो, तेका ते मुणकार कांय पडना, तेका थिंग बांदपा जाय. तेका गोंयचो मोग ना. बट आमी तेका हेल्प कोत्ताय जाय तें करपाक. कोण हेल्प कोत्ता? आमगेले कोण आहाय ते. आतां तूं म्हणटालो गव्हर्मेंट आहा, पयलीं गव्हर्मेंट आनी कोण आहलो, आतां आनी गव्हर्मेंट आहा. मुखार तेंच फाटले गव्हर्मेंटाक कितें जालें तें मुखेल गव्हर्मेंट येता तो केन्ना चेंज करना. कित्याक तुवें उल्लेख केला, ऑनरेबल मेंबरान एल्टनान उल्लेख केला, आमगे गव्हर्मेंट येतरी आमी चेंज करतले म्हण. हांव हावजा फकत सांगता, हांवें कितले गव्हर्मेंट चयले. देवा कृपेन म्हाका लोकांनी निवडून हाडला. हांवें कितले गव्हर्मेंट चयले चेंज जालोले. फाटले गव्हर्मेंटान कितें चेंज आहा तें मुखेल गव्हर्मेंटान कांय चेंज केला ना. तूं उलय रे, जाय तें उलय रे, पूण हांव तें सांगत तें आयक. हांव उलयत तें सारकें जातलें कित्याक म्हाका एक्सपिरियन्स आहा. स्पीकर सर, आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दॅट यू हॅव टू मेक अ लॉ वीच वील हेल्प such type of cases. इंतू जे मनशांनी तेणे पड केस केल्या, जे मुणकाराक भाडकार त्रास कोत्ता आनी तेका एप्लिकेशन विथड्रॉ करूंक लागता, यू हॅव टू मेक अ स्टडी वाय एंड हाव मेनी केसीस हॅव बीन विथड्रॉन. दॅट वील हेल्प हिम गिव जस्टीस. आमदार आमगेलो रुदॉल्फान म्हणला टॉयलेट भितर बांदपा जाय म्हूण. टॉयलेट भितर बांदपा जायनाय. तेंका भाड्याको जमीन इतली आहा भितरान बांदूं जायना. जमीन जायते आहा तेंका भितर बांदपा जाता. आय एम नॉट पुटिंग यू डावन, but I am giving you a situation. As a Badkar, I am giving you a situation. Now, second part, how will you make a law which will help such type of cases? And latest thing, we have to somehow stop this, because in certain time, now it is the minorities that are having problems. After, even the majority committee will have the problem. Why? The outsiders will overrule even the major community. Speaker sir, I just want to repeat what I am saying. I want you to listen carefully. Now it is the minorities that are going to have the problems. Later on, the majority community will have a problem. Why? Because the outsiders that come in Goa will take over even the majority community. जालतें काल कोण एक मार पड म्हणटाय ते आमी गोंयकारांक मारलो. That will be the situation. Therefore, it is in the righteousness that we have to deliberate this nicely and bring about a law. Irrespective of party, irrespective of politics, in the name of saving the state from Goa and Goans Mukhar. So I would call upon the revenue minister. I would request you. Manohar Parrikar had come up with a sunset clause. I was discussing with my friend, colleague. Okay, I'll leave it to him. Sunset clause mukello. And government and court and all cases, Munkar cases were sent to the court. Then they were brought back to the Mamladar because the cases were getting rejected because there was no evidence.
Irrespective of all this, we have to go beyond this threshold, have one session, and we have to do something which will save our state. It is a very कांय कारणां लागून ज्यो केसीसां लागून त्यो प्रॉपर्टी उरले नाल्यार त्यो प्रॉपर्टी आनी विकून वयताले त्या मुणकारां लागून उरल्यो. Whatever has happened. But we have to have a comprehensive, good decision on this so that the influx of outsiders taking over governs. Now the minorities, then the majorities will be something which we have to watch for. It is my duty to raise this issue in the House, which I feel in the righteousness that मुखार हें सारकें जातलें काय म्हूण एक आस दोन from the government which is in power and the next government. I would also say that he has made a statement that new government will come. But I have seen, again I'm repeating, I have seen continuous governance. Nothing has changed what the previous government has done. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir. एक मिनिट मायकल लोबो तुम्ही उलोवपाचें सर ना सांगता एक मिनिट विथ परमिशन हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर गव्हर्मेंटान किंवा सभापतीन प्रत्येक आमदाराक एक मुनकाराची ॲक्ट आनी एक टेंडन्सी ॲक्ट विकती घेवन तांकां दिवची. मायकल लोबो Speaker, sir. आयच्या ह्या रेझोल्युशनाचेर उलयतना ती मिस्टेक केल्या टायपिंग मिस्टेक. स्पीकर सर. Yes. Speaker, sir, the act is very clear. Goa Munkar Act 1975. What I'm trying to say, from when 71 came, 71 चालू जाल्ले ते. 71 comes, सर्वे रिपोर्ट जो केलो पळय न्ही 71तल्यान 73 पर्यंत सगळो सर्वे जाला त्या खातीर तेणी ते 71 म्हटला आनी काय ना. 71 ते 71 to 73. पूण खंयचोय कायदो हय 5. बाकी 75. There was Portuguese law was there. Then 71 Act was the first one. Yeah. That was repealed by the 1975 Act. Okay. Correct. And the appointed date was 2nd March 1976, and 1 year prior to that you should have been in the dwelling house. So, but how you can bring 71 now? The question is not bringing up 71. 71 year has come because the 71 Act was there. Survey नहीं हुआ CM. Speaker, sir. If you look at 75 Act, it says repeal 71 Act. You look at the last repealing. गोवा मुणकार Act 1975 जो आमी आयज परत डिबेट करता. उगडास येता स्पीकर सर तुमी आसले ह्या हावजान आनी तुमी आदी हेचेर उलयल्ले आहात आनी हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की मिनिस्टराचे हेचेर कांय दोश ना. एक्ट रेडी आहा. कोणाक जाय मुणकार जावपाक तेणी वचपाचें. आतां कित्याक जायना मुणकार आमचे चडशे लोक. एक बरेपण भाटकारा कडेन. सेकंडली ते 700-800 मिटरान आहात ते म्हणजे एक्ट हितून वचोन इकते घेवंक गेले जाल्यार 300 पडले 300 स्क्वेअर मिटर. सो वेन द भाटकार इज गोइंग टू सेटल or want to sell the land to somebody else at that particular time ते जाणा आपल्याक 300 न्हू आपल्याक 600 तरी मेवतले बिकॉज भाटकार वॉन्ट्स टू सेटल. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात